स्पीकर सर, बाकीचे सगळे आमदार सगळे जाण उलयले. हांव पळयतालो की लास्ट टायम जेन्ना हांवें लास्ट बजेटान स्पीकर सर बजेट स्पीच प्रेजेंट केलें तेन्ना म्हाजो प्रयत्न आशिल्लो की तेन्नाच बजेटाचेर डिस्कशन जावनी म्हणून. म्हाका तांच्यांनीच डिस्कशन केलें की ना फुडल्या हेका. हय तेन्नाच थारलें आमचें, तेन्ना डिस्कशनूय जालां. BAC मिटिंगेन जालां, दीस कमी म्हणल्यार फक्त आमी एक दीस एडजस्ट करूंक सोदताले. एक दीस फक्त एनी हांव तें जावनी स्पीकर सर, आतां डिस्टर्ब नाका. Anyway, that's past. Past. स्पीकर सर, हांवें जें बजेट मांडलां विच इज एन स्वयंपूर्ण गोंय धरूनच बजेट मांडलां आनी त्या खातीर इट इज एन स्वास्थ्य स्वयंपूर्ण गोवा ह्याका रिलेटेड धरून स्वास्थ्य वर्क एकाडेमिक स्कील योजना एग्रीकल्चर इट इज एन माहिती तंत्रज्ञान ताज्या उपरांत बाकीचे सगळे ईच एंड एवरी वर्ड धरून हो बजेट आशिल्लो. गोंयाक स्वयंपूर्ण करपाच्या दृश्टीन हांव फिगरांचेर मागीर येता, फिगरांचेर आत्तां वचना, पण उलयता आसतना म्हाज्या बजेटांतल्यो मेजर हायलायट आनी तांच्यांनी ज्यो कितें बाकीच्योय हे काडल्या तितूरूय येता हांव तेज्या उपरांत. पण मेजर हायलायटाच्यो बजेट आसतना स्पीकर सर, स्वयंपूर्ण बजेट इट इज एस्टाब्लिशमेंट ऑफ द स्वयंपूर्ण बोर्ड. स्वयंपूर्ण गोंय इन ऑक्टोबर 2020 सुरवात केलें आनी ताज्या उपरांत ताका 2 वर्सां पुराय जातात. दुसऱ्या टेन्युरान स्वयंपूर्ण गोंय 2.0 ही यशस्वी मोहीम सुरवात केली. बऱ्याच जाणांनी ते विजयान बद्दल दाखयलें. आमी स्वयंपूर्ण गोवा बऱ्याच जाणांक प्रूफ जाय आसता कितें केलां काय म्हणून. प्रत्येक पंचायत वायज कितें केलां म्हणजे तुज्या मतदारसंघांतल्या सुद्दां पंचायतींनी कितें केलां तें आमी रिकॉर्ड करीत आसता. आनी त्या खातीर बुकूय बी स्वयंपूर्ण गोंयचो स्पीकर सर ईच मतदारसंघ वायज म्हणजे खंय कितें केलां ताच्या सयत आमी पब्लिशूय केलां. म्हाका दिसता तेज्या भायर आमच्या सायटीचेरूय आसा कितें कितें काम आसा तितकें. त्या खातीर प्रत्येकान पळोवचें आनी प्रत्येकाक त्या नुसार कळटलें एग्जॅक्टली. म्हणजे आमी फक्त स्वयंपूर्ण उलयना तर प्रॅक्टिकली काम करता तेजे प्रिंट स्वरुपात बूक सर्क्युलेट केला आनी सायटीचेरूय एवेलेबल आसा. स्पीकर सर, दुसरें आमी म्हटलें की इंटरनॅशनल समीट G20 करपाची ऑपॉर्च्युनिटी, G20च्यो 8 मिटिंग्स घेवपाची ऑपॉर्च्युनिटी आमकां मेळ्ळी आनी एप्रॉक्सिमेटली 300 crores ऑफ रुपीज एलोकेशनूय केल्लें. ताका लागून खूब कडेन इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलप केलें. गोंय इंटरनॅशनल लेवलाचेर आमी शोकेस करपाक शकले. आमचें आर्ट, आमचें कल्चर, आमचें क्युझीन आनी गोंयचे टुरिजम क्षेत्रांत म्हणजे आमी पळयता की पुराय जगा वयल्या जवळपास 20 कंट्रीनी पावता आसतना म्हणजे खूब मोठ्या प्रमाणांत इट इज एन पार्ट ऑफ पब्लिसिटी आनी वेगवेगळे डिस्कशन डेलिब्रेशन G20च्या मिटिंगेंतल्यान जाली. आनी इवन दो टुरिजम मिटिंगेचो जेन्ना फायनल रिपोर्ट सबमीट जातलो तेन्ना इट वील बी द गोवा रिपोर्ट म्हणून सबमीट जातलो. स्पीकर सर, नॅशनल गेम्स जावपाच्यो आसा, सो नॅशनल गेम्सचेर 225 crores ऑफ रुपीजचें बजेट आमी ताच्या खातीर दवरलां. फॉर्मुलेशन ऑफ द ग्रीन पॉलिसी टू प्रमोट द ग्रीन सोर्स ऑफ एनर्जी. आमी ग्रीन पॉलिसी गोवा ग्रीन हाच्या खातीरय पॉलिसी लॉन्च केला. डिफरंट ग्रीन इनिशिएटिव्स सरकारा कडल्यान आमी घेयत आसा. स्पीकर सर, म्हाजी बस योजना आमी इंट्रोड्यूस केली. म्हाजी बस योजना ह्या म्हयन्यांतल्यानूच सुरवात जाता. तांच्या बरोबर डिस्कशन करून बऱ्यांतली बरी ट्रान्सपोर्ट फेसिलिटी लोकांक दिवची ह्या उद्देशान प्रायवेट बसीस ऑनबोर्ड घेवपाच्यो आनी तातूंतल्यान म्हाजी बस योजना गोंयांतल्या कानाकोपऱ्यांतल्यान प्रत्येकाक ट्रान्सपोर्ट सिस्टम मेळची हाच्या खातीर म्हाजी बस योजना आमी सुरवात केल्या. जॉब टू द स्पोर्ट्समॅन खूब जाणांनी उलयले, तेजे दिवपाक अनाउन्समेंट केल्या. क्रिएशन ऑफ द न्यू डिपार्टमेंट एम्पावरमेंट ऑफ द पर्सन विथ डिजाबिलिटी हे नवीन डिपार्टमेंट आमी फॉर्म केलें. स्पीकर सर, आमचे डिजाबिलिटी कमिशन आनी सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंट तेंच्यांनी पर्पल फेस्ट ऑर्गनायज केलो, जेची नामना ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजीन केलें. पुराय देशांतल्यान सगळ्या राज्यांतले रिप्रेझेंटेटिव्स ह्या पर्पल फेस्टाक पयली फावटी गोंयांत आयले. पयली फावटी देशांत अशा पद्दतीचो जालो. तेजे कॉग्निजन्स गव्हर्मेंट ऑफ इंडियानी घेतलें आनी फंड्स एलोकेशन फॉर द पर्पल फेस्टाक गव्हर्मेंट ऑफ इंडियांत केलें. आनी पयले फावटी आमी पळयता की आमच्या स्पेशल भाव भयणीक अशा पद्दतीच्यो वेगवेगळ्यो उलयतना सगळ्यांनी उलयले, हांव तितूर वचना. लेवी ऑफ ग्रीन सेस ऑन अ नॉन गोन व्हेकल एंट्री आमी करपाचें आसा. प्रोसेस सुरवात केला जेणे करून हे सेस फॉर द इन्फ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करपा खातीरय तेजो यूज केलो वतलो.
दुसरे टुरिस्टांकूय बी जेणे करून आमी पळयता की स्मूथ फ्लो जावचो हाच्या खातीरूय तेजो उपयोग जातलो. 10% रिजर्वेशन फॉर द मुख्यमंत्री गुरुदक्षिणा योजना बाकी सगळ्यो हांवें प्रमोद सावंत योजना म्हणून काडूंक ना स्पीकर सर. तो जर मुख्यमंत्री म्हणून परत सांगतलो. इट इज अ डेजिग्नेशन. मुख्यमंत्री हा तेच अरे बट मुख्यमंत्री आज हा फाल्यां आनी कोण तरी आसतलो. मुख्यमंत्री मुहान इट इज ऑफकोर्स इट इज एन मुख्यमंत्री योजना. हांवें प्रमोद सावंत योजना खंयचीच काडूंक ना आनी तेंय सांगता. इट इज एन मुख्यमंत्री योजना जेणे करून त्या योजने कडेन पळयत खंयच्यो वेगवेगळ्यो योजना आसतल्यो स्पीकर सर. स्पीकर सर, इट इज अ 10% रिजर्वेशन फॉर द GHRDC स्टाफ. आमचे गोवा ह्युमन रिसोर्स डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनान सगळ्या पुराय गोंयभरच्यान भुरगे जे थोडेशे अर्धशिक्षीत आसात, कोण 10वी फेल आसा, कोण 12वी फेल आसा, कोण ग्रॅज्युएट फेल आसा, बट हे भुरगे काम करतात, सिन्सियरली काम करतात स्पीकर सर. म्हणजे सेक्युरिटीचे आसूं दी, हावजकीपिंग आसूं दी, आतां LDC, तांकां जर आपलें शिक्षण कंप्लीट करपाचें आसा. बऱ्याच जाणांक आर्थीक टंचाई आशिल्ली म्हणून त्या वेळार केन्ना तरी शिक्षण कंप्लीट जावंक ना. आनी पयलेच फावटी आमी पळयता की ह्या पद्दतीचे जॉब्स केन्नाच गोंयकार करिनाशिल्ले. फाटल्या 4-5 वर्सांक करपाक लागल्या. आमकां तांकां प्रमोट करपाक जाय आनी आमकां तांकां फुडेंय काडपाक जाय. त्या ती 2 गजाली आमी केल्या स्पीकर सर. ऑलरेडी म्हणजे पासूय जाले. तांकां एक तर फुडलें एड्युकेशन घेवपाक तांकां जी फीस लागता ती गव्हर्मेंट बेर करतले, म्हणजे ते कॉर्पोरेशन बेर करतले. दुसरें 10% ऑफ द रिजर्वेशन स्पीकर सर इन पुलीस डिपार्टमेंट, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, फायर डिपार्टमेंट, जे युनिफॉर्म सर्विसीस आसा तितून 10% रिजर्वेशन आफ्टर कंप्लिशन ऑफ द 3 years ऑफ द सर्वीस. आफ्टर कंप्लिशन देर फिजिकल फिटनेस कितें आहा ती हें तांकां दिवपाचें काम आमच्या ह्या बजेटांतल्यान आमी केलां. स्पीकर सर, गव्हर्नन्साचेर उलयतना इट इज एन स्वयंपूर्ण बोर्ड फॉर्म केला. कित्याक तर स्वयंपूर्णचें काम हांव 3 वर्सां हांवूय लागच्यान पळयतां. आमचे खुबशे मंत्री ताच्या वयल्यान स्वयंपूर्णांतल्या सगळ्या स्वयंपूर्ण मित्रां कडेन उलयतात. वेगवेगळे ऑफिसर्स तुमच्याय मतदारसंघात तुमकां खबर आसतली. वेगवेगळे ऑफिसर्स 2दा आमी प्रशासन तुमच्या दारी आसतले किंवा ऑन कंप्लिशन ऑफ दॅट 1 year ऑफ गव्हर्मेंट. सगळे पयली फावटी स्पीकर सर, फाटले एकदां कोविडांत गेल्ले आनी आतां दुसरी फावटी प्रत्येक पंचायतीन GCS, IAS सगळे ऑफिसर वचून एटलिस्ट कोण तरी त्या पंचायतीन पयले फावटी पावता, विचार तरी करता ताजेर. फुडें केन्ना तरी तें काम तेजे फुडें तरी वतलें. ह्या दृश्टीन म्हणजे स्वयंपूर्ण मित्र थंयसलो आसाच आसा. तेजो तालुका नोडल ऑफिसर तेजो रिव्यू घेता. नॉट ओन्ली इन द पंचायत बट मुन्सिपालिटी सुद्दां. त्या ताका स्वयंपूर्ण बोर्ड फॉर्म करून तें काम व्यवस्थीत रित्या फुडें व्हरपाचें काम आमच्या सरकारान केलां. स्पीकर सर, कंप्लिशन ऑफ द 1 year ऑफ द गव्हर्मेंट म्हणजे मुद्दामून हांवें म्हटलें की 1 वर्स कार्यक्रम केल्ले तेन्नाच मी कितें कितें काम केलां तेजो पुराय नियाळ म्हणजे इन बुकलेट फॉर्मान तोय बी हांव दिवपाक लायता, सर्कुलेट करपाक लायता. जेणे करून हांव बेश्टेच सांगना. जाय जाल्यार व्हेरीफाय करचें तो प्रोजेक्ट जाला काय ना तो, जाय जाल्यार रिचेक करचें ती स्कीम सुरू जाल्या काय ना ती. त्या खातीर म्हणजे एवरी इयर आतां तर म्हजें म्हणणें की नवे पर्व आमी इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंटाच्या वतीन दर 3 म्हयन्यांक पब्लीश करपाचें केलां. सरकारांतल्यो सगळ्यो स्किमी, योजना, प्रोजेक्ट सगळ्यांच्या पर्यंत पावच्यो, अवेरनेस जावचो, लोकांक कळचें. आमी बेश्टेच इव्हेंट करिना, काम करता म्हणून इव्हेंट करता आनी इव्हेंट करता ते लोकां पर्यंत पावपाक जाय म्हणून. आमकां पयशे मोडपाक जाय म्हणून स्पीकर सर इव्हेंट करिना. ज्या निमित्तान प्रत्येकाच्या पर्यंत पावपाक जाय म्हणून स्पीकर सर हें करता. म्हाका दिसता ह्या एका वर्साच्या कार्यकाळांतल्यान जितकें काम आमी केलें ह्या रिपोर्टाच्या निमित्तान ट्रान्सफॉर्मिंग गोवा हाच्या निमित्तान 1 year ऑफ द गूड गव्हर्नन्स आमी लोकां पर्यंत पावोवपाक शकले. स्पीकर सर, काही हांव डिपार्टमेंटाच्या आमच्या कामां पळयतालो की इनोव्हेशन आमचे गोवा स्टेट इनोव्हेशन कावन्सील तेणे आपलो एन्युअल रिपोर्ट गोवा स्टेट इनोव्हेशन कावन्सील आयला तुज्या कडेन बूक. हांव काम केलां म्हणना, इनोव्हेशन कावन्सिलान काम केलां. मुद्दामून पळय भुरग्यांनी काम केलां, वेगवेगळे प्रोजेक्ट केल्या, खूब बरे प्रोजेक्ट केले. तेंच्यांनी काही पिक्चरायज फॉर्मान हाडल्या. मुद्दाम तुमचे कडेन बुकूय पावला हे इनोव्हेशन कावन्सिलचें. कारण अशा पद्दतीचें काम खंयच्याच स्टेटीत जायना. आमचे इनोव्हेशन कावन्सील जे मिनिस्ट्री ऑफ द सायन्स एंड टॅक्नॉलॉजी हाच्या अंतर्गत आसा खूब बऱ्या पद्दतीत काम करता. म्हाका दिसता हें सगळें सगळ्यांच्या पर्यंत पावपाची गरज आसा. कारण आमी बजेटाचेर उलयता आसतना काही फक्त म्हणजे इन्फ्रास्ट्रक्चरचे प्रोजेक्ट आनी बाकीच्याच हेजेर उलयता. त्याच बरोबर हें सगळें जर पावना आसत जाल्यार कळचें ना. डबल इंजीन सरकारचेर उलयताले की डबल इंजीन सरकारान कितें कितें केलां. हांव डबल इंजीन सरकारानूच कितें केलां हेजोय वेगळो बूक काडलेलो की विथ द हेल्प ऑफ गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया वीच प्रोजेक्ट वी हॅव कंप्लिटेड.
तोय बूक सर्क्युलेट करपाक लायता. म्हणजे डबल इंजिनचें सरकार असलें काय ना, ते कशा पद्दतीत इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट जावपाक शकता हें बी आमकां कळटलें, जेणे करून वेगवेगळे विथ द हेल्प ऑफ म्हणजे मागीर ते आयुष हॉस्पिटल आसूनी, सुपर स्पेशलिटी आसूनी, मोपा एअरपोर्ट आसूनी, मांडवीचो दुसरो पूल, जुवारीचो तिसरो पूल आसूनी, अशे इनोवेटीव प्रोजेक्ट विथ द हेल्प ऑफ गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया आमी कंप्लीट करपाक शकले. ते बी बऱ्यांतले बरें इन्फ्रास्ट्रक्चर स्पीकर सर आमी कंप्लीट केलें. मुख्यमंत्री अन्नपूर्ण योजना स्पीकर सर ती ऑलरेडी चालीक लायल्या, फक्त थोडीशी एडमिनिस्ट्रेटीव डिसिजनाक उरल्या. वेगवेगळे कडेन कॅन्टीन्स बंद आसा, IDCन आसात, खंयच्या खंयच्या बंदच आसात. 8-8 10-10 15-15 वर्सां जालीं थोडे कडेन बंदच आसा. कित्याक ताका ते PWDचें रेंट परवडना. ते रेंट कमी करून लोकल सेल्फ हेल्प ग्रुपाक ती चलोवंक दिवची, ही उद्देश इतकोच आसा. ती 10 वर्सां जालीं आतां IDCंतली थोडे कडेन तरी 10 वर्सांनी बंद आसा. फायदो कितें आमकां? येदें व्हडलें इन्फ्रास्ट्रक्चर रेडी केलां. म्हणजे तांकां थंयसर 20,000 रुपया भाडें भरवूंक पडना म्हणून कोण कॅन्टीन चलयना. आमी तेच जर 1,000 रुपयाक दीत जाल्यार कोण तरी सेल्फ हेल्प ग्रुप लोकल चलयतलो. निदान ते कॅन्टीनवाल्यांक थंयसर जे IDCन आसलेले, हांव फक्त IDCचें सांगना, सगळ्या वेगवेगळ्या डिपार्टमेंटांनी आसा. विचार आसा आमचो की सेल्फ हेल्प ग्रुपांक दिवचे, जेणे करून तेंच्यांनी ती चलोवची. हेल्पलायन इनिशियल स्टेजीचेर आमी मुख्यमंत्री हेल्पलायन जी आसा पळय न्ही, ती सकाळी 9 ते 5 सुरू करपाक घेतल्या. स्पिकर्स ते सुरू जाता. हांव हॅलो गोंयकार ह्या कार्यक्रमांतल्यान लोकां कडेन संवाद सादतालो. तुमी आयकलां आसतलें, फाटले 2 कार्यक्रम खूब बरो रिस्पॉन्स लोकां कडल्यान मेळटा. डायरेक्ट मुख्यमंत्र्याक प्रश्न विचारपाक मेळटा. भितरले 100% सुट्टर जाता वदर कितें तरी बंद जावंक ना म्हणून सांगतालो, ते बंद करूंक लायता हांव. तो तूंच कितें तरी सांगा मरे. हांव बंद करता, म्हजें कांयच म्हणणें ना. खंय उरलें तें ती करता हांव. स्पीकर सर, आमी डेटा एनालिटिक्स सेल ऑलरेडी प्रोसेस सुरवात जाला. डेटा एनालिटिक्स सेल इट इज एन सगळे डिपार्टमेंटाचो डेटा एकत्र करून तेजो यूज खूब मोठ्या प्रमाणात इट इज फॉर द GST कलेक्शन आनी इट वील यूज इन फ्युचर फॉर डिफरंट प्रोग्राम्स. हाज्या खातीर डेटा एनालिटिक्स सेलचें काम सुरवात जाल्लें आसा. नो डावट हांव डिटेलान न वचां, म्हणजे GMCन आमी जन औषधी केंद्र म्हटलां किंवा टाटा बरोबर कॅन्सर हॉस्पिटल सुरवात करता. मुख्यमंत्री मेडिक्लेम योजना इन प्रोसेस आसा. ओके, न्यू कॅन्सर हॉस्पिटलूय सुरवात जातलें. त्याच बरोबर कॉन्ट्रॅक्ट बेसिसचेर अपॉयंटमेंट ऑलरेडी इन्स्ट्रक्शनूय गेल्या हेल्थ मिनिस्ट्रीक सुरवात करची म्हणून. हांव पब्लीक वर्क्सचेर उलयता आसतना देर इज रायज इन बजेट इन द PWD. त्याच बरोबर MLA लेड स्कीम म्हाका दिसता प्रत्येक आमदाराक आपल्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन गरजेचें कितें आसा ते यूज करपा खातीर. म्हणजे फाल्यां सकाळीं म्हाका वॉट एवर द प्रोजेक्ट नीड ऑफ पीपल, म्हणजे त्यांनी क्रायटेरिया थोड्यो जरी घातल्या अजुनूय रिलॅक्स करपाक जाय आसात. हाज्या पयलीं स्पीकर सर केन्नाच नाशिल्लो. इट्स 2.5 crore जरी जालो इज अ बिग 100 crores एलोकेशन आमी MLA लेड फंडा खातीर केला. इज द फर्स्ट टायम 40 आमदारां खातीर आनी सुरवातूय केली. म्हाका दिसता पयलो प्रोजेक्ट बाबसुदीन ढवळीकर हांच्यानी आपल्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन घेतलो. Chief तुमी Minister, घेवचे. आमी जायत वर्सान वी हॅव गॉट दॅट प्रोविजन. आतां जालें, आतां तुज्यानूय करूं येता. स्पीकर सर तुमीय बी करपाक जाता. अपोजिशन तर तें सांगलें न्ही, अपोजिशन लिडराक सांगलें हांवें. दिले आमी तुया जात जाल्यार तुया दिले फास्ट ट्रॅक करपाचो. दिला म्हणून तूं दिवन थंयसरूच दवरला जावचो ना. फास्ट ट्रॅक केले जाल्यार तो जावन वयतलो बेगिनात बेगीन. दर वर्साक ते 5 वर्सांक 5 फावटी करपाक जाता. यू कॅन स्पेंड एप्रॉक्सिमेटली द 12 crore ओनली ऑन द MLA लेड स्कीम प्रोजेक्ट. त्या खातीर मोनूच्या वर्स आनी वयल्यान इफ तुवें यूज करूंक जाय जाल्यार कॅरी फॉरवर्ड फॉर द नेक्स्ट इयर. 5 वर्सां लास्ट इयर तूं आमदार आशिल्लो जाल्यार आसतलो न्ही रे. आतां तुवें म्हणूंक ना तो आसतलो आसा. इट इज कॅरी फॉरवर्ड. हय, न्ही लास्ट फायनान्शियल इयरान येलो. ह्या वर्साच्यानूच केला. ह्या वर्सा बजेट ह्या बजेटान केला तो. ओके. स्पीकर सर, एक फॉलोअप आपल्या ई कडेन मातसो फास्ट ट्रॅक करपाक लाय. भितर
इस्टिमेट रेडी जावपाक जाय म्हणून ऑफिशियल गॅजेटाचेर मेन्शन केला, मात तें जायना. तेजेर मातशी भर घालची. थोडोसो फॉलोअप करूंक लावन करपाक जाता. केल्यार पासून तो जायना. स्पीकर सर, GSRTCच्या वतीन मेजर प्रोजेक्ट आमी सातत्यात घेता. प्रशासन स्तंभ हो प्रोजेक्ट आमी पाट्यार घेवपाचे आसा. ताजें काम ऑलरेडी सुरवात जाला. बाकी नॉर्थ गोवा कलेक्टरा खातीर नवीन बिल्डिंगूय आमी बांदता. इलेक्ट्रिसिटी 22% इन्क्रीज आसा. म्हाका दिसता अंडरग्रावंड केबलिंग बाकीचें सगळें काम खूब मोठ्या प्रमाणात सुरू आसा. न्यू एंड रिन्युएबल एनर्जी रिलॉन्च ऑफ द EV सबसिडी स्कीम करता. WRDच्या बाबतींत हांव परतूय रिपीट करता, म्हादईच्या बाबतींत आमी खंयसरूच कॉम्प्रोमायज करचे ना. केस पर्सनली हांव मॉनिटर करता. स्पीकर सर, आमी ट्रान्सपोर्ट ह्या विशयाचेर म्हणजे वेगवेगळ्यो फॅसिलिटीज ट्रान्सपोर्ट ह्या हातूंतल्यान इंटेलिजंट ट्रान्सपोर्ट मॅनेजमेंट सिस्टम लोकां खातीर दिवची हाच्या खातीर सातत्यात काम सुरू आसा. स्पोर्ट्स डिपार्टमेंटान स्पेशली हे सगळें करता आसतना हायरींग ऑफ द कोचीस, न्यू कोचीस, प्रत्येक सगळ्यांचो प्रॉब्लेम वेगवेगळ्या एसोसिएशनाक आपल्याक कोचीस जाय आशिल्ले. ते कोचीस ऑन कॉन्ट्रॅक्ट बेसीस तरी तांकां दिवचे, ती फायल स्पीकर सर मूव जाता. स्पीकर सर, पंचायत हितूंतल्यान पंच सरपंच हांचो ऑनरेरियम ऑलरेडी वाडयलो, तांच्या पर्यंत वतलो. GIS बेस्ड मॉनिटरींग सिस्टम टू अवॉयड द वर्क डुप्लिकेशन इन द मेनी डिपार्टमेंट. परत वेगवेगळे डिपार्टमेंट एकूच कडलें काम प्रपोज करीत आसता, ते GIS बेस्ड सुरवात करता. इन्फ्रास्ट्रक्चर ग्रँड एलोकेशन प्रोसेस टू बी मेड ऑनलायन, म्हणजे मॅक्झिमम पंचायतीक कितली ग्रँड वयची हेचो प्रोसेस आमी ऑनलायन ऑलरेडी सुरवात केला. रुरल डेव्हलपमेंट डिपार्टमेंट आमी रेम्युनरेशन ऑर डेली वेजीस ऑफ द मनरेगा वर्कर्स हांचो ऑनरेरियम डेली वेजीसचो वाडोवपाक घेतला. स्पीकर सर, अर्बन डेव्हलपमेंट सांगता आसतना वेरियस म्युनिसिपालिटीचो मास्टर प्लॅन तयार करप आनी तेची डेव्हलपमेंटल वर्क फुडें व्हरप हाच्या खातीर ऑलरेडी सरकारान काम सुरवात केल्लें आसा. रिहॅबिलिटेशन ऑफ द नोटिफाईड स्लम डेव्हलपर्स इन अर्बन एरियाज ऑफ द मारगांव, मार्मागोवा अँड पणजी आमकां स्लम डेव्हलपमेंट एरियाज आयडेंटिफाय केल्या आनी त्यो रिहॅबिलिटेशनच्या अंतर्गत डेव्हलपमेंट करपाक घेतल्या. स्पीकर सर, इंडस्ट्रीज, मुख्यमंत्री सरल उद्योग सहाय्य योजना आमी सुरवात केली, पयर लॉन्चूय केली आनी इंडस्ट्रीज कडल्यान ताका खूब बरो रिस्पॉन्स मेळपाक लागलेलो आसा. अप टू 10 crores रुपीजचें ताका एलोकेशनूय केलां. मुख्यमंत्री गोधन योजना ही इट इज अ प्रोडक्टिविटी लिंक इन्सेंटिव्स फॉर द selling of the different product. Fixed term employment scheme हाज्या अंतर्गतूय बी आमी फॉर इट इज एन गॅरंटी मेडिकल बेनिफिट्स, ताज्या उपरांत इट इज एन शॉर्ट employees hired for the short periods will also get the statutory benefits such as the PF. ही फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयमेंट स्कीम आमी इम्प्लिमेंट करता इंडस्ट्रीच्या बाबतींत. युनिटी मॉल प्रोजेक्ट आमी टुरिजम डिपार्टमेंटाच्या मार्फत घेता. स्पीकर सर, मायन्साच्या बाबतींत तांकां बरोसो दुबाव आसा. नो लीज आमी ऑलरेडी ऑक्शन केली. ओके, उरलेली लिजां आमी ऑक्शन करपाचो प्रोसेस सुरवात केल्या. जी ऑक्शन केल्ली लीज आसा, जे लीज होल्डर्स जेंच्यांनी लिजा घेतल्या तेंच्यांनी आपलो प्रोसेस फास्ट ट्रॅक केला आनी जाता तितके बेगीन प्रोसेस कंप्लीट करूनय बी नवीन परत एकदां सुरू करपाचें तांच्यांनी जाता तितके बेगीन सुरूय करतले. तेज्या भायर स्पीकर सर, डंप पॉलिसी आमी एक म्हयन्या भितर डंप पॉलिसी लॉन्च करता, जेणे करून डंप जो पडून आसा कितलींशींच वर्सां तोय ऑक्शन करपाक ऑलरेडी 2 तरेत आमी एलाव करतले, सो दॅट अगेन मायनींग एक्टिविटी तितूंतल्यानूय सुरवात जातली. स्पीकर सर, आमी इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी डिपार्टमेंटाच्या वतीन विथ द हेल्प ऑफ गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया हर घर फायबर ही स्कीम आमी लॉन्च करता. ई ऑफिस वेरियस गव्हर्मेंट डिपार्टमेंटांनी आमी लॉन्च केला. नो गॅरंटर रिक्वायर्ड फॉर द आय टी स्टार्टअपची स्कीम आमी CMRYच्या अंतर्गतूय व्हरून तांकां लोन आनी बाकीच्यो फेसिलिटीज दिवपाच्यो थारायल्या. आनी ग्रामीण मित्र VLEs ही स्कीम थोड्याच दिसाच्या भितर आमी लॉन्च करता विथ द CEC कॉमन सर्वीस सेंटर हांच्या बरोबर वचून. स्पीकर सर, लेबर कार्ड्स
आमी दिवपाक सुरवात केली. गोंयांत जे लेबर डिफरंट लेबर वेगवेगळ्या कंपनींनी वेगवेगळे कडेन काम करता तांकां लेबर कार्ड इश्यू करप गरजेचें आशिल्लें, तेंचें आयडेंटिफिकेशन जावप गरजेचें आशिल्लें, तें दिवपाक सुरवात केली. स्पीकर सर, स्कील डेव्हलपमेंटाच्या अंतर्गत चीफ मिनिस्टर अप्रेंटिसशीप पॉलिसी आमी लॉन्च केली. ऑलरेडी स्कील डेव्हलपमेंटाच्या पोर्टलाचेर आतां पर्यंत 10,000 भुरग्यांनी रजिस्टर्ड केलें आनी एप्रॉक्सिमेटली 9,000 भुरग्यांचे कॉन्ट्रॅक्ट रेडी जाले. दीस इज अ फर्स्ट टायम आमी जाका म्हणटा की अशा पद्दतीत खूब मोठ्या प्रमाणात भुरगे एप्रेंटिसशिपाक जॉयन जाल्या. हेतूंतल्यान 2 गजाली जातल्यो, म्हणजे ग्रॅज्युएट पोस्ट ग्रॅज्युएट शिकून एक्सपिरियन्सा सारके घरात रावताले, पूण जरी खंयच्याच फॅक्टरीन इंडस्ट्रीन जॉयन नाशिल्लो आमी गव्हर्मेंटात 5,000 भुरग्यांक एक्सपिरियन्सा खातीर म्हण किंवा एप्रेंटिसशिपा खातीर जॉयन घेतला. एक वर्क कल्चर गोंयांत डेव्हलप जातलो. इन फ्युचर हे भुरगे खूब बऱ्या कामाक म्हणजे IT हे एप्रेंटिसशिपा खातीर हे भुरगे परमनंट करपाक न्ही, हे एका वर्सान ते घरा वतले, दुसरे 10,000 भुरगे जॉयन जातले. एक वर्क कल्चर जो आसा हो डेव्हलप जावपाक जाय, ताज्या खातीर एप्रेंटिसशीप म्हणून जॉयन करून घेतल्या. हे भुरगे फुडल्या वर्सा नवीन 10,000 भुरगे जॉयन जातले. हे परमनंट जावपाचो विशय न्ही. तेंची एप्रेंटिसशीप सर्टिफिकेट वील बी कन्सिडर्ड एज अ एक्सपिरियन्स सर्टिफिकेट इन प्रायवेट सेक्टर एंड इन गव्हर्मेंट सेक्टर ऑल्सो. त्यात स्पीकर सर, आमी चीफ मिनिस्टर कौशल्य स्कीम ही नवीन स्कीम हेजे आमी लॉन्च केल्ली आसा. एग्रीकल्चरच्या बाबतींत सांगता आसतना एश्युअर्ड प्रायस इन एग्रीकल्चर प्रॉडक्ट 20 रुपया वयल्यान पेडी 22 रुपया पर केजीचेर येयला, कोकोनट 12 रुपया वयल्यान 15 रुपयाचेर येयला, कॅश्यू 125 वयल्यान 150 रुपीजचेर. आनी फाटलेय फावटी जो कोणी हे केला तांकां क्लेम करपाक ऑलरेडी सर्क्युलर गेले, तेंच्यांनी फाटले आपले पयशे जे आहा ते क्लेम करचे, तांकां आमी पयशे दिवपाक लायल्या. स्पीकर सर, एनिमल हजबंड्री, मुख्यमंत्री पशु योजना ही त्याच बरोबर एनिमल एमर्जन्सी सर्विसीस वील बी प्रोवायडेड बाय द 24/7 त्या खातीर ही योजना सुरवात केल्ली आसा. मुख्यमंत्री सुधारीत कामधेनू योजना आमी लॉन्च करता. फाटल्या योजनेत अजुनूय नवीन रिवॅम्प करून ती ॲड करता. फॉर वेगवेगळे आमी स्टे कॅटल हाज्या खातीरूय बी न्यू स्कीम आमी लॉन्च केल्ली आसा. स्पीकर सर, फॉर द सोशल वेलफेअरच्या अंतर्गत आमच्यो वेगवेगळ्यो स्कॉलरशीप, जी CM स्कॉलरशीप पोर्टल ह्या वर्साच्यान आमी सुरवात करता. म्हणजे ऑलरेडी ताचें काम इन प्रोसेस आसा. स्कॉलरशीप एकाच पोर्टला वयल्यान एप्लाय करचे जेणे करून ताका सगळ्या भुरग्यांक स्कॉलरशीप ही इजिली डिस्ट्रिब्यूट जातली. मुख्यमंत्री सहायता निधी ग्रँट फॉर द सोशली एक्टीव NGOs हाच्या खातीर ट्रायबल वेलफेअर. स्पीकर सर, ट्रायबल सबप्लॅनाचे एलोकेशन ऑफ इन्क्रीज्ड हेजे 7 पटीन आमी बजेट जे आसा हेजे वाडयलां. फ्रीडम फायटर्सचो म्युजियम फामागुडी हांगासर बांदता, ताची 15 crores of rupees गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाची ग्रँट्स हेका ऑलरेडी मेळ्ळ्या. स्पीकर सर, कॉर्पोरेशन डिपार्टमेंट. स्पीकर सर, हितून रिलीफ फॉर द कॉपरेटीव हावजींग सेक्टर हितूंतल्यान नवीन अमेंडमेंट करून हावजींग सेक्टरांतल्या हेका ऑलरेडी रिलीफ दिवपाचें काम आमी आमच्या सरकारान केलां. आनी इन्शुरन्स स्कीम टू द प्रॉडक्ट डेपोजिटेड इन द कॉपरेटीव सोसायटीनी स्पीकर सर जो तांकां इन्शुरन्स दिवपाचें काम आमच्या सरकारानूय ऑलरेडी केलां. स्पीकर सर, एड्युकेशन सेक्टर सांगता आसतना म्हणजे 16% ऑफ द टोटल बजेट सायज इज गिवन फॉर द एड्युकेशन. स्पीकर सर, आमी नॅशनल एड्युकेशन पॉलिसी इम्प्लिमेंट करता आसतना म्हणजे बेजीक फावंडेशन कोर्स आनी इन हायर एड्युकेशन दोनूय कडेन आमी नॅशनल एड्युकेशन पॉलिसी इम्प्लिमेंट केल्या. ह्या वर्सा इन एडेड जेंकां नॅशनल एड्युकेशन पॉलिसीच्या अंडर येवपाचें आशिल्लें तेंच्यांनी रजिस्ट्रेशन करपाक ऑलरेडी सांगलें, सगळ्यांनी करूंक ना अजून. जवळपास 205 इन्स्टिट्युशनांनी केलां. उरलेल्यांक म्हजें म्हणणें आहा की तुमी पयलीं करात, ताज्या उपरांत इन्स्पेक्शन बाकीचे कंटिन्युअसली आमी करतले ह्या वर्सभराक. Sir, CAG had raised some queries on national education policy. Have they been taken into consideration? स्पीकर सर, नॅशनल एड्युकेशन पॉलिसी न्यू पॉलिसी आसा, ती वेगवेगळ्यो गजाली नॅशनल एड्युकेशन पॉलिसींतल्यान दाद वेतल्यो. आमी गव्हर्मेंटानूय बी 130 प्रायमरी स्कुलांनी आमी ओनू एडमिशन घेवपाक सुरवात केली. ओके, आनी उरलेल्याय बी नो डावट आमी तांकां
टिचर्स दिवपाक पावूंक ना बट आमचो प्रोसेस आसा बट आमी ट्रेनींग जी आसा नॅशनल एड्युकेशन पॉलिसीच्या अंतर्गत ज्यो अंगणवाडी टिचर्स आसल्यो तांकां दिल्यो आमच्यो पॅरा टिचर्स आसल्यो तांकां दिल्यो मास्टर ट्रेनर्स आमी तयार केले ट्रेनर्स तयार केले तालुका लेवलाचेर ट्रेनींग जी आसा ही ऑलरेडी आमी दिवपाक सुरवात केल्या त्या खातीर इन फ्युचर की अशा पद्दतीन नॅशनल एड्युकेशन पॉलिसी जी आसा ही सगळी कडेन इम्प्लिमेंट करतले स्पेशली हे ट्रेनिंग 5 लोकेशनाचे जाल्ले ओनली 5 लोकेशन्स एज पर द रिप्लायज दॅट वी हॅव ना स्पीकर सर हांव जस्ट चॅक करता तशें Because I think on the NEP we should have since it is with important issue. attention घातले स्पीकर सर एड्युकेशन डिमांडाच्या वेळार उरलेले तेकाय बी हांव परत एकदा उत्तर दिता उरलेले काडून कारण आमी स्पीकर सर थोडे कडेन आमकां म्हणजे 5 कडेन जे जाल्या पळय म्हणटा पळय तुमी पयली मास्टर ट्रेनींग ही 2 कडेन जाल्ली दोनूय डिस्ट्रिक्टान आनी ताज्या उपरांत आमी वेगवेगळे ब्लॉक्स एकी कडेन हाडून तांकां ट्रेनींग दिवपाचें काम केलां स्टँडर्ड भुरगीं 12th पास standard. होय दॅट इज फॉर द फ्युचर टिचर्स Yes. प्रेझेंट टिचर्स ना तेमकां एक इंटिग्रेटेड कोर्स डिझायन करपाचो स्टेटान इन्वेस्ट करपा जाय तितून सो एंड इट कॅनॉट बी 5 days सो दिस इज वॉट इज रिक्वायर्ड एज पर स्पीकर सर इंटिग्रेटेड टीचर हो नॅशनल एड्युकेशन पॉलिसीन फुडल्या टिचर्सा खातीर सांगलेलो आसा बट आतां जे टिचर सगळे आसा हांकां तो पर्यंत एकोमोडेट करतले अजून आर बदलूंक ना बदलूंक ना अजून म्हणजे नॅशनल एड्युकेशन पॉलिसीन इवन दो फॉर द तितूरले नवीन आर जे आयल्या पळय न्ही त्या ती B.Ed आनी D.Ed ते एट अ टायम सुद्धा प्रायमरी ना 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 Sir, see, this is an important issue. सिस्टम जो स्कुलांत आहाय न्ही प्रेझेंट टिचर्स ज्यो आहाय जे 400+ स्कुलांनी टीचर प्रेझेंटली आयज दिसा शिकयताय तेमकां इन ऑर्डर टू इनकॉर्पोरेट द न्यू गायडलायन्स 5 दिसांचे ट्रेनिंग केलां तें पावनात तांकां एक कोर्स करपाचो इन ऑर्डर टू मेक देम अंडरस्टँड हाव द सिस्टम वर्क्स अँड दॅट हॅज टू बी एज पर द NEP गायडलायन्स स्पीकर सर एड्युकेशन डिमांडाच्या वेळार वेगळे डिस्कस करुया म्हाका दिसता बजेटाच्या हेजेर आमकां डिस्कशनाच्या ऐवजी एड्युकेशन डिमांडाच्या वेळार डिस्कशन करुया म्हणजे बरें जातलें कित्याक हांवें एक पर्टिक्युलरली त्या सांगलां बजेटाचेर डिस्कशन करतना फक्त बजेटाचे विशय जे आहात ते फुडें घेवया ओके कितें डिमांड करप रेव्हेन्यू स्पीकर सर जमनीचेर खूब जाण उलयले आमी पयले फावटी एग्रीकल्चर बील इंट्रोड्यूस केलें स्पीकर सर म्हणजे एटलिस्ट पॅडी एग्रीकल्चर लँड ही विकची न्हू गोंयची लँड जी आहा पळय न्हू ती सेव करपा खातीरच आमी पॅडी एग्रीकल्चर बील इंट्रोड्यूस केलें जेणे करून एग्रीकल्चर लँड सेल जावपाची बंद जाली जाल्यार खूब मोठ्या प्रमाणात कोणी जो तो उठसूट जमनी विकपाक लागलेलो पॅडी एग्रीकल्चरूय विकपाक लागलेले निदान गोंयांत येयले काय हिरवेगार गोंय जें दिसता शेता भाटा खातीर विशेष करून सालसेतीनूय तुज्या खूब लोक शेत लायता हांव एप्रिशिएट करता लोक कश्ट करतात ती शेतां तरी उरची तशी शेतां परत फील जावची न्ही विकची न्ही नाजाल्यार थोडी फील करून रोखडोच परत कितें तरी एक शॉप काडटात आनी लोक विकून सोडटात तें जावचें न्हू म्हणून आमी एग्रीकल्चर बील इंट्रोड्यूस केलां आनी तें बील पासूय केलें स्पीकर सर SIT फॉर लँड ग्रॅबींग जी केली पळय न्हू ती तेकाच लागून केली म्हणजे आमी पळयता की नो मॅन लँड किंवा बाकीच्यो सगळ्यो लँड लोक कशा पद्दतीन विकपाक लागले तेजे केसीस सगळ्यो आसा कितल्या जाणांक अरेस्ट केले परत एकदा केन्ना तरी तेजेर होमाच्या डिमांडाच्या वेळारूय सांगता हांव की खूब मोठ्या प्रमाणात SIT फॉर द लँड ग्रॅबींग फॉर्म केल्या उपरांत खूब जाण जमीन घेवच्या पयलीं आतां व्हेरीफाय करपाक लागलो सारकेंच आसा काय ना तें आनी तेंय बी त्या खातीर म्हणजे थोडोसो मातसो ब्रेक लागला ती बरी गजाल आसा एग्रीकल्चर बील आनी हे स्पीकर सर SIT लँड ग्रॅबिंग केल्या ती बरी केल्याच हां म्हणून SIT लँड ग्रॅब करून फुडें घेवपाचे आहात ते लोक चॅक करतात आतां थोडे कब्जा करून आहा फाल्यां होम डिमांड्साचेर तुका केस दाखयता हांव गोंयकाराचीच प्रॉपर्टी कब्जा करून बसल्या 1 आनी 2 न्ही सगळ्यो प्रॉपर्टी अश्यो गोंयकाराचीच प्रॉपर्टीचेर कोणी कब्जा करून बसल्या पळय न्ही तूं ती दी कंप्लेनूय तेजी कर ती कोणाचो कब्जा केला ती वॉटेवर तेजी आसा जाल्यार ताका मेळटली स्पीकर सर होम डिपार्टमेंट आमी वेगवेगळ्या होम डिपार्टमेंटाचेर उलयता बट न्यू इनिशिएटिव्ह सातत्यान आमच्या होम डिपार्टमेंटांत घेतल्या इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिसिटी एडवर्टायजमेंट पॉलिसी एंटरटेनमेंट पॉलिसी जर्नलिस्ट पेन्शन मी ऑलरेडी लॉन्च केली आनी तितूंतल्यो काही गजाली सुरवातूय केल्यो आर्कोलॉजी डिपार्टमेंटांत आमी तुजी चांदोर विलेज म्हण रिस्टोरेशन ऑफ द फर्मागुडी फोर्ट म्हण ह्या सगळ्या खातीर टेम्पल्स रिस्टोरेशन ह्या सगळ्या खातीर आमी एलोकेशन केलां
स्पीकर सर, आर्ट अँड कल्चर या डिपार्टमेंटाच्या वतीन सातत्यात आर्ट अँड कल्चर हेका आमी इको फ्रेंडली ग्रीन लायब्ररी आणि रंगभूमी वेगवेगळ्यो गजाली सातत्यात प्रमोटूय केल्या. वेळ तुमकां कितलो जाय? एक वर घे डायरेक्ट. हां एक वर घे म्हणजे 40 आणि एक अर्धे पाऊण वर लागतले. Under Rule 16 of the Rule of Procedure and Conduct of Business, I move a motion to extend the duration of the sitting of the House by 1 hour. The motion is that the duration of the sitting of the House is extended by 1 hour. Those in favor, aye. 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 The duration of the sitting of the House extended by 1 hour. Speaker sir, official language, विश्व कोंकणी संमेलन घेवपाचें आमी ठरयलां आनी हे विश्व कोंकणी संमेलन जगावयले कोंकणी उलोवपी लोक जे आसा हे सगळे एकदां केन्ना तरी तेजेर डिस्कशन भासाभास जावची, कोंकणी आमची मायभास हाजेर ताच्या खातीरय बी एक त्यांच्या कडेन आमच्या वेगवेगळी कोंकणी एसोसिएशन्स आसात तांकां सांगलां की डेट तुमीच ठरया, गव्हर्मेंट वील सपोर्ट फॉर दीस प्रोग्राम, जेणे करून एक बरो विश्व कोंकणी संमेलन जावचें. ऑफिशियल गॅझेट कोंकणींतल्यान काडपाची सुरवात केल्या. भाशा भवन बांदपा खातीर आमी 9 crores रुपीजचें प्रोविजन केलां की आतां तरी कोंकणी अकादमी नव्या जागेत व्हेली, तेंच्यांनी मातशें तेंच्या मनाक धासूस जालो की कोंकणी अकादमी एकदम पडलेल्या त्या घरांत आशिल्ली, जेणे करून उदक हें तें सगळें नाव ऑल कोंकणी लोक, हांव पयर उद्घाटनाक गेल्लो, सगळे साहित्यीक खूब मोठ्या प्रमाणांत बरी प्रशस्त अशी जागा दिल्या. मुद्दम एकदां कोंकणी भवनात नव्या वचून यो, जेणे करून दे वील ऑल्सो हॅपी ऑपोजिशन लिडर येवन गेलो म्हणून. स्पीकर सर, टुरिजम आमी गोंय हें सातत्यात सन सँड सी हाज्या भायरूय प्रमोट करपाचो सरकाराचो विचार आसा आनी म्हणून तर वेलनेस टुरिजम, होमस्टे पॉलिसी, कॅरावन टूर्स हाज्या खातीर आमी प्रमोट करीत आसा. स्पिरिच्युअल टुरिजम, मायज टुरिजम हाज्या खातीर सातत्यात प्रमोट करपाक वेगवेगळे इन्फ्रास्ट्रक्चरूय क्रिएट करता आनी खूब मोठ्या प्रमाणात तितूरूय प्रमोशन सुरू आसा. G20 हातूंतल्यानय खूब मोठ्या प्रमाणात टुरिजमचें प्रमोशन जातलें. स्पीकर सर, PPP वेगवेगळ्यो ऑपॉर्च्युनिटीज, पब्लीक प्रायवेट पार्टनरशिप्स हातूंतल्यान डेव्हलप करच्यो, वेगवेगळे प्रोजेक्ट डेव्हलप करचे. आमचे PPP डिपार्टमेंट वर्किंग स्टार्ट केला. थीम पार्क आसतलो, एंटरटेनमेंट पार्क आसतलो, एडवेंचर टुरिजम आसतलो, हाज्या खातीर आमचे PPP डिपार्टमेंट अलॉंग विथ द अदर डिपार्टमेंट, पेरंट डिपार्टमेंट्स स्पीकर सर हाज्या खातीर काम करता. प्रोविदोरिया, मुख्यमंत्री मातृपितृ कल्याण केंद्र, सिनियर सिटीजनांची जी 2 जाणां जर सिनियर सिटीजन आसत तांकां वेगवेगळे रावची पडटा, वेगवेगळ्या हितूर जेट्स तेजो विचार चल्ला सरकाराचो की खंयचे तरी एक नॉमिनेट करचे अशा जी दोनूय जांकां आधार कांयच ना अशी कपल्स आसात गोंयांत. तूं म्हणटा तेजेरूय मुख्यमंत्री मातृपितृ कल्याण केंद्र हें सुरू करपाचो सरकाराचो विचार आसा. गोवा ह्युमन रिसोर्स डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन्स हांकां अटल पेन्शन योजनेच्या अंतर्गत भितर घेतल्या. इट इज एन वेगवेगळ्यो तांकां हायर स्टडीसा खातीर जर म्हटलां तशें. गोवा गॅझेटर, ट्रान्सलेशन ऑफ द सेवरल हिस्टॉरिकल रिकॉर्ड्स हे ट्रान्सलेट पोर्तुगीज टू इंग्लीश, पोर्तुगीज टू मराठी ट्रान्सलेट करप गरजेचें आसा तें करपाक ऑलरेडी सुरवात केल्या. ऑलरेडी कॉन्ट्रॅक्टर ऑन बोर्ड थ्रू IT डिपार्टमेंट ऑलरेडी ऑन बोर्ड घेतला. वेगवेगळ्या डिपार्टमेंटाचे हे रिकॉर्ड्स मेंटेन करप आनी ते ट्रान्सलेट करप दोनूय काम आमी सुरवात केला. कमर्शियल टॅक्स, इट इज अ वन टायम सेटलमेंट स्कीम परत एकदां आमी इंट्रोड्यूस करता. खूब जाण म्हणजे परत 2017 टू हे जाल्या उपरांत उरलेले तांकांय बी परत एकदां ऑपॉर्च्युनिटी दिवची ह्या अनुसार वन टायम सेटलमेंट स्कीम परत लॉन्च करता. इट इज फ्रॉम May 2023. Rationalization of the VAT on natural gas, reduction in the excess duty on the high-end liquor, हे बी स्पीकर सर आमी इंट्रोड्यूस करता. स्पीकर सर, हांव त्या खातीर बजेटाची स्पीच वाचल्या उपरांत, बजेट जाल्या उपरांत दुसरे दिसा सगळ्या पेपरवाल्यांनी आसतले, इंडस्ट्रीज आसतले लोकांनी खूब बऱ्या पद्दतीन बजेट एप्रिशिएटूय केलां. फक्त ते विरोधकांक दिसता आसतना मागीर तो फुगो बोमाडो आनी कितें कितें विरोधक म्हणूं, बट रियलिटी बजेटाची कितें हें हांव म्हाज्या बरोबर म्हाजे मंत्रिमंडळांतले सगळे सहयोगी हे एक्चुअली बजेट इम्प्लिमेंटेशनाक आमी सुरवात केल्या. म्हणजे सिन्स फ्रॉम द एप्रील, मे, जून, जुलय
आमी जुलय म्हयन्यांत आसा. त्या खातीर म्हणजे जरी आमी ओट ऑन अकाउंट्स फॉर 4 months जरी घेतला आसत जाल्यार त्या पिरियडात सुद्दां म्हणजे तेजेरूय येता हांव कितल्यो स्किमी आसल्यो कितल्यो सुरू जाल्यो काटार कोण पास जालो फूल पास कोण जालो कितली पर्सेंटेज कोणाक एनी हांव एटिकेटी जावंक ना पास जाले आमी परत कोणी तरी एटिकेटी म्हटलेलो म्हणून म्हटलें आमी पासींग मार्क घेवनूच पास जाल्या. ओके ताज्या खातीर बजेटाच्या बाबतींतूय बी 100% पास जातले आनी बजेट ऑलवेज जो आहा पळय न्ही म्हणजे फाटल्याय बजेटाक की 80 to 90% ऑलमोस्ट स्किमी आनी प्रोजेक्ट हे कंप्लिटली फाटल्या बजेटान केला त्या ती सांगता आसतना स्पीकर सर टोटल बजेट 26,844 कोटीचो आशिल्लो. तितून रेव्हेन्यू एक्सपेंडिचर 19,760 crores. एक्चुअली टील जून इट इज एन 4,500 crores वी हॅव रेव्हेन्यू एक्सपेंडिचर केलो. कॅपिटल एक्सपेंडिचर 7,075 crores. टील जून 950 crores rupees we have spent actually in the capital expenditure. So that 26,844 5,450 कोटी म्हणजे 20.3% actually already utilized. स्पीकर सर हांवें म्हटलां तशें मेजर ह्या बजेटान स्वयंपूर्ण बजेट हाजेर फोकस आशिल्लो. ईज ऑफ डुईंग बिजनस रिफॉर्म्स इन मल्टिपल सेक्टर डिजिटलायझेशन ऑफ स्कीम स्किलिंग ऑफ गोवन्स एंड द बजेट हो त्या खातीरच म्हणजे सगळ्या जाणांनी एप्रिशिएट केल्लो आनी तेंच काम म्हणजे ईज ऑफ डुईंग बिजनस आमी वेगवेगळ्यो गजाली केल्यो वेगवेगळे रिफॉर्म्स केले आनी डिजिटलायझेशन्स प्रत्येक डिपार्टमेंटान प्रत्येक स्किमींत कशी डिजिटलायज करप आनी कशी बऱ्या पद्दतीन लोकां कडेन पावप हाजेर आमचें सरकार काम करत आसा. आनी स्किलिंगा खातीर एप्रेंटिशीप स्कीम जी सुरू केल्या आमी इट इज एन अगेन स्वयंपूर्ण गोंय 2.0 स्किलिंग रिस्किलिंग अपस्किलिंग हाज्या खातीर आमी एप्रेंटिशीप स्कीम म्हणजे फक्त ITI केलीच म्हणून जावची ना ताका तितूंतल्यान फुडें आवडूय क्रिएट जावची म्हणून तर आमी तेच्या फुडें तो एप्रेंटिशीप ताका फुडें वचपा खातीर तो प्रोग्राम इम्प्लिमेंट केलो. इम्प्लिमेंटेशन ऑफ द बजेट एश्युरन्सीस म्हणजे अप्रॉक्सिमेटली दर इज अ टोटल 329 एश्युरन्स आमी दिल्ल्यो ऑलरेडी 32 बजेट एश्युरन्सीस ही ह्या हितूंतली आमी कंप्लीट केली आनी तितूंतली पयल्या 3 म्हयन्यांनी ताज्या उपरांत 175 एश्युरन्सीस जी आसा ही आमी प्रोसेस सुरू आसा ऑलरेडी प्रोसेस ताजो इनिशिएट केलो. सो देर इज अ फुलफिलमेंट ऑफ द 10% ऑफ द बजेट एश्युरन्सीस 10% खंयची जायी जाल्यार हांव ती बी काडून दाखोवपाक शकता. आमी 10% बजेट एश्युरन्सीस कंप्लीट केली म्हणजे मुख्यमंत्री सरल उद्योग योजना स्किलिंग रिस्किलिंगांतले एप्रेंटिशीप स्कीम ताज्या उपरांत फेलोशीप स्कीम अशा पद्दतीच्यो 10 योजना ह्यो आमी 10% 32 ही आमी कंप्लीट केली ऑलरेडी. ताजे जाय जाल्यार हांव तुका लिस्ट जें आहा पळय न्हू हें लिस्ट दिता लिस्ट आसा म्हजे कडेन तेंय दिता काडून. ओके तेजेर येता आतांच दिता मागीर आनी नाका. To create the departmental statistics data and hub, the implementation of the central... No, एक minute. Right. Creating of the interdepartmental statistics data hub and data analytics cell already implemented. Implementation of the central sector and the central sponsor scheme. ह्यो सगळ्यो आसा जाय जाल्यार तो डेटाय दवरता 32 स्किम्स आसा बेश्टो वाचूंक खूब वेळ लागतलो म्हणून तेजे जायला येता. ओके स्पीकर सर तेज्या उपरांत वी हॅव रेव्हेन्यू सरप्लस बजेट दिल्लो. स्पीकर सर हे सगळें सांगता आसतना वेरियस फायनान्शियल रिफॉर्म्स आमच्या गव्हर्मेंटान घेतले. बिल डिस्काउंटींग इट इज अ रिस्ट्रक्चरींग ऑफ द हाय इंट्रस्ट लोन. ताज्या उपरांत we have ended with the 59.39 crores for last financial years 21-22 implement केल्या उपरांतचे सांगता हांव. After the span of the 2 years in the COVID हे 59.39 crores revenue surplus budget आशिल्लो. त्या खातीर हेय फावटी म्हणजे जो revenue surplus budget मांडला
तो आमी त्याच पद्दतीत इम्प्लिमेंट करपाक शकतले. स्पीकर सर, म्हणजे बॉरोविंग्स करता म्हणून वेगवेगळी एलिगेशन सातत्यात जायत आसता. बट स्पीकर सर, FRBMच्या लिमिटाच्या भायर आमी कांयच बॉरोविंग करूंक ना. जाय जाल्यार हांव फाटली कंपॅरिजन करून सांगता. म्हणजे 2019-20 FRBM लिमीट आमची 2691 आशिल्ली. वी हॅव बॉरोड 2600. इन 2021 4530 आशिल्ली. वी हॅव बॉरोड 3854. In 21-22 3280. We have borrowed 2500. And in 22-23 आमची लिमिट आशिल्ली 3585. आमी बॉरो केल्या फक्त 1850. जाय जाल्यार चॅक कर. आनी वीच इज अगेन कॅरी फॉरवर्ड. ताच्या खातीर म्हणजे हे फावटी जो 4883 रुपयाचो जो फिगर आहा, वी हॅविंग दॅट मच लिमीट सो दॅट वी हॅव शोन दॅट म्हणून सांगलें हांवें. म्हणजे बरेचशे फावटी बजेटाचेर उलयता आसतना वेगवेगळे हे FRBM लिमीट हाजे सातत्यात अपोजिशन लिडर विशेश करून उलयलो. खूब जाण GSDP रेशोचेर म्हणजे क्वेश्चन करतात, विच इज एन रेशो इज हायर दॅन 3.5 विच इज GSDP अलोड बाय द सेंट्रल गव्हर्मेंट. 3.5% गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया पेक्षा हायर आसा. ओके. We have crossed the borrowing limits even though there is a scope for borrowing the more and we have avoiding doing by such mentors. आमी जरी लिमीट आशिल्ली जाल्यार तितके सगळे बॉरो करिना. हें तितकेच खूब बऱ्या पद्दतीत आमी मेंटेन केल्लें आसा. स्पीकर सर, हाजी फिगर पळयल्या उपरांत लक्षांत येतलें की ह्या वर्सा आमची बॉरोविंग लिमीट जी आसा आतां पर्यंत फक्त 630 crores रुपीज आमी बॉरो केल्या. It is figure is approximately 4000 and odd figure आमच्या कडेन बॉरो करपाची लिमीट आसा. पण म्हाका आमी तितकी क्रॉस करतना आमकां गरज लागची ना. ओके. वी हॅव रेव्हेन्यू सरप्लस आमी दाखयल्लो आसा. स्पीकर सर, म्हणजे बाकीच्यो टिकात्मक गजाली अपोजिशन लिडर बाकीचे गोवा फॉरवर्डचे लिडर सगळ्यांनी उलयले. बट निती आयोगाचो रिपोर्ट काय आमी करिना. स्पीकर सर, इट इज द गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया निती आयोगाचो रिपोर्ट. इट इज अ कंपॅरिजन विथ ऑल द स्टेट्स. हे सगळे करता आसतना विच इज एन वी हॅव रिसिव्ड एप्रिसिएशन फ्रॉम हॉनरेबल प्रायम मिनिस्टर फॉर अवर स्किलिंग इनिशिएटिव्स अंडर द स्वयंपूर्ण गोवा प्रोग्राम. फर्स्ट टायम द स्किलिंग प्रोग्राम जो आमी जवळपास 15,000 भुरग्यां खातीर एट प्रेझेंट, हे हांव सांगता म्हणून न्ही, गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाच्या स्किल इंडियाच्या मिनिस्ट्रीच्या पोर्टलाचेर वचून पळोवं येता. 15,000 ऑपॉर्च्युनिटी आमच्या पोर्टलाचेरय न्ही, आमच्या पोर्टलाचेर मागीर म्हणटलो तो आमी मॅनेज केला म्हणटलो. इट इज द गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाज पोर्टल. अरे डेटा रॉंग तूं पळय मरे. हय म्हणटाय सुराले मुगे अंगणवाडी आहा ते टॉयलेटू ना. सो डेटा गेलो सगळे अंगणवाडी टॉयलेट आहा. तशें कोन्न तें स्पीकर सर, तेजी टॉयलेट भाड्याच्या घरान आसतली. भाड्याच्या घरान आहा ती. त्या भाड्याच्या घरांतलो त्यांचो टॉयलेट आहा पळय तो आसा म्हणून दाखयला. आतां आमची थंय शाळा बंद पडल्या तितून तेणी शिफ्ट करची, थंय टॉयलेट आसा ना म्हणना. ते आमी प्रोविजन हे करून दिलां त्या खातीरच म्हणटा हांव. थोडीशी आपुणूय इनिशिएटिव्ह घेवं. आमी डेटा रॉंग दाखोवंक ना. तूं जाय जाल्यार स्कील डेव्हलपमेंट गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाच्या पोर्टलाचेर चल. ताजेर जवळपास 6,000 आनी ऑड फिगर गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाचे आमी एप्रेंटिसशीप म्हणून घातल्या. आनी उरलेले जे आसा पळय न्ही, म्हणजे जवळपास 8,000 आनी प्लस हे प्रायवेट इंडस्ट्रीनी अपलोड केला. आमकां एप्रेंटिसशीप जाय, गोंयान आमची कंपनी आसा म्हणून. हो डेटा रॉंग आसपाचो आमी करूंक ना. आतां फॉर एग्जाम्पल ताज हॉटेल आसा. ताज हॉटेलान सांगलां आमकां 150 भुरगे जाय एप्रेंटिसशीप करपाक म्हणून. फॉर एग्जाम्पल खंयची तरी सिमेंट इंडस्ट्री आसा, तेणी अपलोड केला. ती चॅक कर. दीस फर्स्ट टायम Honorable Prime Minister appreciated for this program. We have received a special praise for the organizing the Purple Fest. Honorable Prime Minister म्हणजे सगळ्या राज्यांक सांगलें की पर्पल फेस्ट हो कार्यक्रम म्हणजे आमचो सोशल वेलफेअर मिनिस्टर आनी डिसेबिलिटी कमिशन हांच्यानी हो कार्यक्रम खरोखरूच म्हणजे एप्रिसिएशन ऑनरेबल PM कडल्यान मेळ्ळें. वेगवेगळ्या राज्यांतले सोशल वेलफेअर मिनिस्टर त्या कार्यक्रमाक प्रेजेंट रावले. वेगवेगळे कमिशन डिसेबिलिटी कमिशनर्स आमच्या न्ही म्हाका दिसता 22 राज्यांतले कमिशनर डिसेबिलिटी कमिशनर
तांची कॉन्फरन्सूय जाली म्हणजे इट इज नॉट अ फेस्ट ओनली तर वेगवेगळे त्यांचे एड्युकेशन परत त्यांची इंडस्ट्री त्यांचे प्रोडक्शन अशेंच तांकां लागपी इन्स्ट्रुमेंट हे सगळे कशा पद्दतीन जाता म्हाका दिसता थोडे जाण पावूंक नासले फुडले फावटी तेणी ऑर्गनायज केलो जाल्यार मुद्दम पळयात पळय सारकिलो कार्यक्रम आशिल्लो आनी ताका एप्रिसिएशनूय दिलें इतकेंच न्ही तर जेणी स्पेशल ऑलिंपिकान हे आमकां 12 मेडल्स हाडली सगळी 19 मेडल्स हाडली वी वॉन्ट टू एप्रिशिएट देम की आमच्या स्पेशल भुरग्यांनी 19 मेडल ही इंडिये खातीर हाडली. स्पीकर सर स्टेट फायनान्स कमिशन करूंक ना म्हणून बऱ्याच जाणांनी आरोप केलो म्हाका दिसता खास करून म्हणजे स्टेट फायनान्स कमिशन थोड्याच जाण जांकां खबर आहा तेंच्यांनीच उलयलें पण म्हाका सांगपाक खूब खोस भोगता जवळपास 14 वर्साच्या उपरांत स्टेट फायनान्स कमिशन म्हाज्या जे दिसा लक्षांत आयलें पळय न्ही पयले एका वर्सान लक्षांत येवंक नाशिल्लें म्हाज्या हांव तेंच सांगता मागीर कोविडान गेलें तो मागीर तें करूंकूच नाशिल्लें केलें आतां 31/12/2021 नोटिफाय केला 31/12/2021 मिस्टर दौलत हवालदार तेजो चेअरमॅन आसता मिस्टर दुर्गा प्रसाद आनी मिस्टर गुरुनाथ पोतेकर हे तेजे मेंबर आसा हें कमिशन खूब बरें काम करपाक लागलां ईच एंड एवरी पंचायत गोंयची ते वचून विजीट करता तांच्या कडेन 14 फायनान्स कमिशनचे पयशे 15 फायनान्स कमिशनचे पयशे पडून आशिल्ले तांच्यांनी सगळ्या खातीर वर्कशॉप घेतलो की फायनान्स कमिशनचे पयशे कशा पद्दतीन स्पेंड करप आनी बिकॉज ऑफ दीस फायनान्स कमिशन म्हणजे ते सगळ्या इवन दो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हांच्या खातीर वर्कशॉप कंडक्ट केलो जिपाडान ओन्ली ऑन द फायनान्स कमिशन आनी फुडल्या फायनान्स कमिशनाकूय म्हणजे हे सगळे पयशे सोंपोवन फुडल्या फायनान्स कमिशनाक ग्रँट्स कशी मागप इवन द युटिलायझेशन दिवपा खातीर सुरवात केल्यो आनी जेणे करून सगळ्यो युटिलायझेशन ऑलमोस्ट 92% युटिलायझेशन ऑफ द गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया आमी दिवपाक शकले ओल्ड युटिलायझेशन सर्टिफिकेट्स आशिल्ल्यो 98 आनी तेज्या पयलींच्योय आशिल्ल्यो थोड्योश्यो त्योय आमी ह्या वेळार दिवपाक शकले आनी म्हाका दिसता फायनान्स कमिशन इज डुईंग गूड वर्क म्हणजे पंचायत लेवलाचेर म्युनिसिपालिटी लेवलाचेर डिस्ट्रिक्ट लेवलाचेर आनी तेजे स्टेट लेवलाचेर हाजे वर्कशॉप कंडक्ट जाता आनी हे फावटी बरो परफॉर्मन्स आमकां तांच्या कडल्यान फायनान्स कमिशना कडल्यान स्पीकर सर जालें तुका तेंच सांगता न्ही आयकत ना कितें तूं 31/12/2021 फॉर्म जाला फायनान्स कमिशनाचो चेअरमॅन दौलत हवालदार आसा दुर्गा प्रसाद तेजो मेंबर आनी गुरुनाथ पोतेकर म्हणून तेजे मेंबर आसात येतलो आतां रिपोर्ट फायनान्स कमिशनचो रिपोर्ट येतलो तुज्या पंचायतीन विचार मरे ते येवन गेले विजीट अरे फायनान्स येतलो रिपोर्ट येवपाचो या आयक फायनान्स कमिशना रिपोर्टा मेन्शन ना who has presented the budget on what basis have been done आयक see you are very happy that इतली वर्सांनी फायनान्स कमिशन जाता गडबड करता. इतली वर्सांनी आमी स्पीकर सर तो गडबड करता सगळी त्या ह्या सेशनान आमकां फायनान्स कमिशनाचो रिपोर्ट आमी प्लेस करतले ह्याच सेशनान करतले जे काम केलां तें तूं गडबड कित्याक करता इतकी तुका रिपोर्ट मेळटो कोणी जालो न्ही तूं रिपोर्ट मेळोंक ना जाल्यार विचार स्पीकर सर ease of doing business under ease of doing the business we have simplified 129 compliances in the phase 1 there is an introduction of the auto renewal in labor factories and boilers ऑटो रिन्युअल जे आहा पळय न्ही आमी खंयच्या डिपार्टमेंटात करून घेतले ते पळयात आनी येवपाची गरज ना थंयसर तांकां म्हणजे आयक ऑटो रिन्युअल्स तेंची लायसन्स जी आशिल्ली लेबर डिपार्टमेंट फॅक्टरीज एंड बॉयलर्स लिगल मेट्रोलॉजी म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन ही आमी ऑटो रिन्युअल केली देर इज इन्क्रीज इन द वॅलिडिटी ऑफ द टुरिजम अँड एक्सायज लायसन्स फ्रॉम 3 years to 5 years एक्सायज लायसनाक आनी परत येवपाचीच गरज ना 5 वर्सां परत येवपाची आनी गरज ना 5 वर्सां गेली 3 वर्सां वयल्यान टुरिजमाची लायसन 3 वर्सां वयल्यान 5 वर्सांचेर व्हेली परत आनी तेंच्यांनी येवपाचें ना म्हाका दिसता इल्लिगल कितली आशिल्ली ती कितली रजिस्टर्ड जाले हॉटेल्स 2000 आनी ऑड 3.5 आशिल्ली फक्त रजिस्टर्ड टुरिजमा कडेन 6000 रजिस्टर्ड जाली ऑनलायन सुरू करिना फुडें ताका 25 काय 23 डॉक्युमेंट लागताले 3 काय 5 डॉक्युमेंटाचेर हाडली 3 डॉक्युमेंटाचेर हाडली तुजो रेव्हेन्यू कसो वाडटलो म्हणटा तो वेगवेगळ्या पद्दतीन असो वाडटलो ओके सो दॅट इट इज एन
टुरिझमाचं सांगलं तुका सिम्प्लिफिकेशन कंप्लीट करून मोठ्या प्रमाणात. स्पीकर सर, नीती आयोग रँकिंग, ओके, Goa is emerged as the top state in Niti Aayog in Export Preparedness Index 2022 in a small states. आम्ही करूंक ना, तेंच्यांनी स्मॉल स्टेट्स णव आहा पळय न्ही, वी आर टॉप इन दीस कॅटेगरी. म्हणजे इट इज एन वी स्कोर 51.58. ऑल्सो multi-dimensional poetry index of the Niti Aayog. It is from the head count ratios has drastically declined from the 3.76% to 0.84%, drop in 2.94%. आम्ही जे अंत्योदय तत्वाचेर काम करता तेजो हो परिणाम आसा. राज्यांतली गरिबी कमी करपा खातीर आमचें सरकार सातत्यात अंत्योदय तत्वाचेर आमी म्हणटा, मागीर तो सांगे आसूं किंवा तो पेडणे आसूं, सगळ्या लोकां पर्यंत पावपा खातीर आमचें सरकार सातत्यात काम करीत आसा. चुकोन कोणी एकटो उरला आसत, पण तेजोच हो परिणाम आसा. निती आयोगाचो रिपोर्ट आमी रेडी करूंक ना, वो दे हॅव टेकन द सर्वे. त्या खातीर तुमकां जाय ते सर्वे तुमी बरो जाता म्हणटा, तुमकां जाय तोच, आनी बरो येता तो सर्वे बरो जालो म्हणत. म्हणजे म्हाजें इतकेंच म्हणणें आहा हितून. इन्फ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट. स्पीकर सर, म्हणजे सरकारान फर्स्ट टायम म्हणजे आतां पर्यंत आमी नाबार्डाचे लोन घेताले लो रेट ऑफ इंट्रस्ट. हे फावटी फर्स्ट टायम सिडबी कडल्यानूय घेतले 670 crores ऑफ रुपीज. तो म्हणटालो मागीर लोन घेतले म्हणजे कितें व्हडलें केलें काय म्हणटालो. ओके, बट आमी रुटीन मार्केटांतल्यान लोन घेताले. वी हॅव यूज द इन्फ्रास्ट्रक्चर लोन विथ द लो रेट ऑफ इंट्रस्ट विथ अ 3.5% rate of interest to 2.5 to 3.5% rate of interest of the SIDBI, which is approximately the 670 crores, along with the 550 crores of the NABARD loan, which specially we are using for the industry infrastructure development, वेगवेगळे tourism development. हाज्या खातीर हे लोन जे आसा हे आमी यूज करता. स्पीकर सर, इन SDG goals, सातत्यात SDG गोलात आमी एक एक स्टेप वयर वचत आसा. स्पेशली स्पीकर सर, 2 SDG goal, SDG goal 6, which is the clean water and sanitation and affordable and clean energy. It is an first positionाचेर आमी 100 out of 100 एका म्हणटा. ह्या 2 हितूर म्हणजे आमी टार्गेट अचीव करपाक शकले. इट इज इन फर्स्ट पोजिशनाचेर गोंय एकमेव राज्य आसा फॉर द क्लीन वॉटर एंड सॅनिटेशन आनी SDG हातूंतल्यान आमी पावल्या. स्पीकर सर, म्हाका खबर आसा उदकाची स्कॅर्सिटी ही आसा, पूण जाली हांव ना म्हणना. खूब कडेन उदक कमी हें आशिल्लें, तें दिवपा खातीर आमचो म्हणजे जरी आमी म्हटलें की हर घर नल पावलो, पण नळांतल्यान उदीक येता काय प्रश्न थोड्या जाणांनी विचारलो. थोडे कडेन स्पीकर सर, आमी आमचो PWD मिनिस्टर हेणे ऑलरेडी प्लॅनिंग सुरवात केला आनी अलॉंग विथ द WRD मिनिस्टर म्हाका दिसता डिसेंबर 2024 पर्यंत म्हणजे मिनिमम टू मिनिमम 2 वरां तरी प्रत्येकाच्या नळांतल्यान उदीक येतलें हाची काळजी आमी घेता. 2 वरां तरी प्रत्येकाच्या नळांतल्यान. अरे हांव म्हणजे तुका नळांतल्यान उदीक 2 वरां येवपूय म्हत्वाचें. 4 केल्ली तेणी मरे. आनी हांव सांगता स्पीकर सर बसून मागीर कितें जाय जाल्यार स्पीकर सर मागीर इचरोनी कंप्लीट करपाची. स्पीकर सर मागीर जाय जाल्यार ताका इचरोनी, आतांच नाका, त्या खातीर सांगता हांव. स्पीकर सर, म्हणजे आमी वेगवेगळ्यो गजाली बऱ्याच जाणांनी सामकें म्हणजे एडमिनिस्ट्रेशन फेलियर आनी कितें हें तें खुबशें सांगलें. एडमिनिस्ट्रेशन जर फेलियर जाल्यार इतक्यो गजाली म्हणजे हांवे बद्दल जे रिपोर्ट सगळे 2-3 रिपोर्ट जे दाखयले, इतकी कामां केल्या ती दाखयली, हें कशें जालें तर. हें सगळें सांगता आसतना म्हणजे आमी 15 जुलय वर्ल्ड स्कील डे जो केलो ते दिसता, म्हणजे अपॉयंटमेंट ऑफ द एप्रॉक्सिमेटली 9,000 एप्रेंटिसशीप भुरग्यांक आमी विदीन 1 month एडमिनिस्ट्रेशन हें काम हांवें करूंक ना, हें काम सगळ्या स्टाफांनी केलां. म्हणजे ऑल हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स ग्रावंडाचेर वचून केलां. स्वयंपूर्ण मित्रांनी केला, त्याच्या उपरांत स्कील डेव्हलपमेंटाच्या आमच्या सगळ्या स्टाफांनी केला, रजिस्टर्ड करून घेतला. आमी तुमकांय सांगलेलें तुमच्याय भुरग्यांक रजिस्टर्ड करा, जेणे करून इन फ्युचर ह्या भुरग्यांक प्रायवेट सेक्टरांनी खूब मोठ्या प्रमाणात जॉब मेळूं शकता. स्पीकर सर, आमी ऑनलायन सर्विसीस जवळपास 127
डिपार्टमेंटाच्यो ऑनलायन सर्विसीस आमी अवेलेबल करून दिल्या. डिपार्टमेंटांनी येवपाची गरज ना. ऑनलायन घरात कडेन बसून ह्यो सगळ्यो सर्विसीस दिता. फेल्युअर म्हणटाले हें कशें जाता? हा, हे सर्विसीस ज्यो आसा ह्योय आमी दिता. आनी इतकें सगळें जर केल्लें जाल्यार आमकां निती आयोगान म्हणजे फॉर द एक्सपोर्ट प्रिपेर्डनेस ह्या कॅटेगरींत आनी आमकां बाकीचे जे दोनूय रँकींग गावले हे आमकां मेळचें नाशिल्लें. स्पिकर सर, म्हाका दिसता त्या खातीर मान्य करपाक जाय तुमी बी की सरकारांतले एडमिनिस्ट्रेटीव स्टाफ खूब बऱ्या पद्दतीत काम करता. खंय थोडी एखादे हितूर उरता आसतले, हांव ना म्हणना. इवन दो जे गोवा इज वन द फर्स्ट प्लेस इन द स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स आनी हे 5वें कॉन्झिक्युटीव इयर्स हो एक अवॉर्ड आमी दिना, फूड सेफ्टीचो अवॉर्ड. 5 वर्सां जालीं कंटिन्युअसली फूड सेफ्टीच्या बाबतींत गोंयाक पयलो अवॉर्ड मेळटा सगळ्या राज्यांतल्यान. हे आमी सगळ्यांनी मान्य करपाक जाय म्हाका दिसता. फॉर्मेलिन टेस्टिंग लॅब आसा न्ही रे, आमी टेस्ट करता. मडगांवच्या तुज्या मार्केटान आसा. परत मडगांव हांव उलयतां आतांय बी. स्पिकर सर, हांवें कालूय रिव्यू घेतला रे तो. म्हणजे 3 कडेन टेस्टिंग जे आसा पळय न्ही स्पिकर सर, हे रुटीनली टेस्ट करता. ओके, त्या खातीर स्पिकर सर आतां तर हांवें म्हज्या इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंटाक ते फक्त इव्हेंट आनी एडवर्टायजमेंट जे म्हणटा पळय न्हू तांकां दर 3 म्हयन्यांनी रिपोर्ट धाडटा. नवे पर्व जे आसा पळय न्हू ते परत एकदां सुरवात करता आनी सगळ्या डिपार्टमेंटांचो रिपोर्ट 3 म्हयन्यांनी घेवन रिव्यू रिपोर्ट घेता आनी तो प्रिंट करूनच कारण तेंच्या पर्यंत धाडटा. म्हणजे तांकां दर 3 म्हयन्यान वाचपाक मेळटलो. ऑपोजिशन लिडराकूय कळटलें की सरकार दर 3 म्हयन्यांक कितें करता. मागीर एका वर्सान परत फुडल्या सेशनाक म्हणू नाका की कांयच करूंक ना म्हणून. स्पिकर सर, काही इश्यूज रेज केले ताजेर फक्त हांव थोडोसो उलयतां आनी मागीर म्हाजें भाशण सोंपयता. चड वेळ भाशण करिना. ओके, PWD वॉटर सप्लायचेर हांव उलयलो कारण सगळ्याच जाणांक रस्त्यांच्या बाबतींत थोडोसो प्रॉब्लेम आशिल्लो. ही हॅज टेकन द इनिशिएटीव्ह. बट ह्या वर्साक आमी जितके रोड सँक्शन दिल्या किंवा वर्क ऑर्डर्स दिल्या खूब मोठ्या प्रमाणात कोणाच्याच कॉन्स्टिट्युएन्सीन खंयसर ऑपोजिशन आनी हे तें म्हणून पळोवंक ना. सगळ्यांच्या कोणी सांगचें म्हाका उरला जाल्यार मॅक्झिमम आमी रोड्सची कामां जी आसा, वॉटर सप्लायची कामां ही सगळी कडेन जी आसा खूब मोठ्या प्रमाणात थोड्या जाणांच्यो वर्क ऑर्डरी लेट जाल्या आसतल्यो, काम जावंक ना. बट पावस सोंपना फुडें तेंचीय कामां जी आसा ही खूब मोठ्या प्रमाणात जाताली. विशेष करून आमचो मायकल लोबोबाब वेगवेगळ्या विशयाचेर उलयलो. तें सांगता म्हणजे तो ट्राफिकूच दवरूं नाका म्हणटा तो खंयसरूच. आनी आयक सांगता हांव तेजेरूच सांगता हांव जाणा. आयक बिलकूल ना. आमकां गरज ना. परत एकूच मिनीट त्या खातीर हांव परत एकदां सांगता. आमकां ट्राफीक स्ट्रीमलायन करपाक जाय. आमकां शेवटी एक्सिडेंटान कितें जालें काय ना परत थंयसर ताका ट्राफीक रुल्स हे ते सगळे विशय येतात. आमी वयता की मेजर रुल्स वायलेशन जे करता ताच्या खातीर ट्राफीक स्ट्रीमलायन करपूय गरज आसा. इवन दो काही टुरिस्ट जे येतात तांकां रस्ते खबर नासता, त्यो बाकीच्यो सगळ्यो गजाली आसा. बट एनी हांव आय विल जस्ट स्पीकर सर हांव कितें म्हणटा राम रे बिलकूल ना. स्पीकर सर हांव इतलेंच म्हणटा विजिबल वायलेशन आहा जाल्यार ट्रॅफिक पुलिसान स्टॉप करपाकूच जाय. आमी विजिबल वायलेशन ना जाल्यार ते सगळे आहा तितले ट्युरिस्टांक स्टॉप करता. कोणाकूच सोडिना. बसून घे. स्पीकर सर हे इम्पॉर्टंट इट इज सेंडिंग रॉंग सिग्नल. बसून घे. स्पीकर सर, गोंय ही टुरिस्टीक स्टेट, त्या खातीर गोंय ही टुरिस्टीक स्टेट. आमकां टुरिजमाक म्हणजे अतिथी देवो भव ह्या नुसारूच वागोवपाक जाय. ओके. आनी येस स्पीकर सर, हांव स्पेशल इन्स्ट्रक्शन्स दिता आनी हांव स्पेशल लक्ष घालून पळयता. हांवें ऑलरेडी दिला. तूं परत आसा जाल्यार म्हाका परत फोन करून सांग. ओके. म्हणजे स्टॉप करचे ना विजिबल ना विजिबल वायलेशन ना जाल्यार स्टॉप करचें ना. इम्पॉर्टंट. हय. ना हेल्मेट ना जाल्यार स्टॉप करूंकूच जाय. हेल्मेट ना जाल्यार स्टॉप करूंकूच जाय.
दिसता न्हू स्टॉप करता सगळ्यांक. अरे तेणे आतां तेणीच सांगलें पळय हेल्मेट घालूंक जाल्यार थांबोवचो पडलो ना मागीर तेका प्रॉब्लेम ना विजय बाब हिंगा नो क्रॉस टॉक. करता सगळ्यांक स्टॉप क्रॉस करता टॉक करिनाका. हॅलो तिका वयर ते सगळा उजरायता. स्पीकर सर येस मायकल ओबो सर बसून घे. सर DSSY आणि ग्रह आधार हेजो रेग्युलर पेमेंट जावपाक जाय तेच्या खातीर ताका परत एकदां आमी फक्त 2 म्हयन्याचे ग्रह आधाराचे मदले पयशे पेंडींग आसा 11,000 पेंडींग आसा ताका ऑलरेडी लिस्ट घेतला एका म्हयन्या भितर म्हटलां हांवें कारण ताका नवीन सँक्शन दिवपा जाय ते 11,000 जी पेंडींग खूब लाँग आसात ती दिता आनी उरलेली तेंचो फक्त सर्वे तोय बी तांकां एक्सपडायट करपाक लायला सो दॅट DSSY आणि ग्रह आधार ह्यो दोनूय स्किमी आनी लाडली लक्ष्मी ज्यो मॅरीड केसीस आसा त्यो म्हाका दिसता ह्या मंथ एंडींग किंवा फुडल्या म्हयन्या पर्यंत रेग्युलरायज जावपाक काय हरकत ना तांकां पयशांचें एलोकेशन केलां डिपार्टमेंटल कांय तेंचे जे प्रोसेस आसा तो स्पीड अप करपा लायला पयशां खातीर उरूंक ना आयजूय बी 7 कोटी रुपया तेंच्या डिपार्टमेंटान आसा आयजूय बी हांवें ताका आयजूच काल परत एकूच मिनीट म्हजें हांवें ताका काल हांव क्वेश्चन्स घेतालो तेन्ना ताका सांगलां ऑलरेडी की मॅरीड लग्न जाल्ली आसा पळय न्हू तेंचे पयशे सगळ्यांचे रिलीज करा 7 कोटी रुपया ऑलरेडी तेंच्या डिपार्टमेंटान आसा लाडली लक्ष्मीचे. फार सांग दिसता आमकांय दिसता 31 मार्च दितलो म्हणून इतली एश्युरन्स केले दारवट्याकूय तशें केलें परमनंट करता म्हणून एश्युरन्स दिली सगळे दिले बट स्पीकर सर यू आर प्रेझेंटिंग युअर सेल्फ सो नायसली दॅट आमकां इतलो विश्वास आता तुजेर बट फायनली जायना अश्युरन्स कमिटी जे स्पीकर जे मुख्यमंत्री सांगता ते अश्युरन्स कमिटी नोट म्हाका दिसता बरोवन घेवपाक जाय ते ऑफिसर हिंगा बसून आहात Assurance committee epusa tori amka why Wenzi Vegas is saying because there are several promises in the past. पळय Several schemes. अरे दोग जाण उलयनाकात. स्पीकर सर अरे तीन जाण उलयले जर जायत तीग जाण उलयले एका वेळाचेर तीग जाण उलयता म्हणून जी assurance chief minister दिता ती स्पीकर सर मुखेलमंत्री माझ्यावर विश्वास वेंजी बाब. पयशे अजूनही चेक कर वेंजी वेगस बसून घ्या मातशें. अरे उलोवपा आसा एकटें उलय तीग सर जे सीएम जे assurance दिता बस बसून घ्यात सगळे बसून घ्यात. assurance तेमी इम्प्लिमेंट करपाक जाय assurance कमिटीन ते चोवपाक जाय जे आमी हिंगा विधानसभेन नाल्यार हेड जाता आमी येताय assurance वेंजी वेगस काय जायना रस्त्यार बसून घ्यात. मुख्यमंत्री आन्सर कर. स्पीकर सर हांव परतूय तेच सांगता म्हणजे हांवेनूय बी तेंचो रिव्यू घेवन तांकां सांगलां की स्पीड अप करात लाडली लक्ष्मीचे 7 कोटी रुपया तेंच्या अकाउंटाचेर आयजूय आसा हांवें ताका सांगलां स्पीड अप करून मॅरीड केसीस आहा तितक्यांचे पयशे लेटरां ह्या मंथ एंडींग पर्यंत तरी काडा म्हणून तो एक फायनान्सान हाडयले दोगोय मिनिस्टर बरे फायनान्स बरो न्हू म्हणटा फायनान्सान हाडयला कोण हाडयला फायनान्स म्हणून कोण तो खबर ना आतां फायनान्सान हाडयला सर वेंजी सगळो दोश फायनान्साक दिवन जावचो ना म्हाका दिसता की फायनान्स म्हणून कोण तूं एकलो वेंजी बाब डिपार्टमेंट आहा म्हाजें तितू कोण हाडयला तूं हाडयला तूं वेंजी वेगस. स्पीकर सर ताच्या खातीर स्पीड अप करपाक लायता हांव खंय उरला तें पळयता ओके म्हाका दिसता विशेश करून आनीक ओके सगळ्यांचे पॉयंट्स तशे कवर जाल्या ओके एकूच हां विजय एक थोडे कितें तरी उलयल्लो फॉर्मेशन ऑफ स्टेट फायनान्स कमिशन सांगलें हांवें हय तें जालें तेणी मायनींग सुरू जावचें म्हणजे मायनींग सुरू जाल्यार पयशे येवचे ना सुरू जावचें ना म्हणटा काय तो पयशे येवचे ना म्हणटा कळना बट सुरू जालें जाल्यार पयशे येतले त्या खातीर ह्याच फायनान्शियल इयरान येतले सांगता हांव ओके स्पीकर सर आमी इव्हेंट कार्यक्रम चड करता म्हणून ताका इव्हेंट केल्ल्या सारकें दिसता वेगवेगळे प्रोग्राम करता आनी ते लोकां खातीर करता स्पीकर सर हांवें सांगलां तशें ओके त्या खातीर म्हणजे वदळी सांगलां हांवें स्मार्ट सिटीक जर पळोवपाची दृश्टी जर बरी आसली ती स्टुपीड सिटी न्ही पळोवपाची दृश्टी स्टुपीड आसतली ती तशी दिसतली त्या खातीर ती बरें हें केल्लें न्ही रे
जाल्यार बरें दिसतलें. तर ती म्हाका दिसता बऱ्या दृश्टींतल्यान पळोवचें, स्मार्ट दृश्टींतल्यान पयलीं स्मार्ट दिसतली. ज्ञान सेतू पळय वचोन, ज्ञान सेतू पळय आनी ध्यान सेतू पळय, दोनूय योग सेतू पळय. स्पीकर सर सोंपोंक ना म्हाजें. स्पीकर सर, स्पीकर सर, स्पीकर सर, स्पीकर सर, एकूच मिनीट. तो ध्यान सेतूचेर वचूंक ना. ऑफिशियली स्पीकर सर, Speaker स्मार्ट sir. सिटी म्हळ्यार कितें? स्मार्ट सिटी म्हळ्यार इंटरनल Speaker इन्फ्रास्ट्रक्चर, sir. पार्किंग, क्लिनलीनेस, स्मार्टनेस. Yes, तोच स्मार्टनेस दिसपाक सेतू खंयचे आयले? स्मार्ट सेतू परशुराम आयलो, सेतू आयले, देव वाटान आमकां भिवयता. स्पीकर सर अशें जायना. स्मार्ट Speaker sir. वन स्पीकर सर आज फॅक्ट. Speaker sir. एडिटोरियल वाचात सगळे पेपराची. ये बाब बसून घ्या. हय. तुम्ही कितें उरले आसता जर जायत न्ही ताजे खातीर रावला हांव. एक काम करा. सोपयता म्हणून थोडेच ऑब्जर्वेशन पळयतकच तुमचे कितें उरलें विचारा न्ही. सोलार काढून स्पीकर दवरल्या. सर, स्टेट सोलार पॉलिसी आमी डिक्लेअर केल्या. ओके, त्या खातीर म्हाका दिसता ती तेणी स्टेट सोलार पॉलिसी पळोवची आनी सातत्यान तो कॅपिटल एक्सपेंडिचरचेर उलयता. आतांय हांवें कॅपिटल एक्सपेंडिचर कितलें मोडल्या पळय न्ही तें सांगलें ताका. आनी कॅपिटल एक्सपेंडिचर आमी जें प्रोविजन दवरलां तितके कॅपिटल एक्सपेंडिचराचें प्रोविजन आमी डेफिनेटली तितके प्रोविजन आमी स्पेंड करतले. स्पीकर सर, आमी गोंयचो कल्चर सातत्यान डेवलप करपाक सोदता म्हणून तर आमी कुणबी शॉल, कुणबी साडी ही प्रमोट केली. लामणदिवो जो गोंयांतूच तयार जाता, ओके, तोय आमी लामणदिवो प्रमोट सातत्यात करपाचो म्हणजे लोकांक दिता, गिफ्ट दिता आसतना लामणदिवो प्रमोट जो करपाक हो गोंयचो ट्रेडिशनल लामणदिवो, ट्रेडिशनल कुणबी शॉल, ट्रेडिशनल कल्चर हें प्रमोट सातत्यात केलां. गोवा 60च्या वेळार आमी वेगवेगळे कार्यक्रम करता आसतना म्हणजे पिंटोज बंड, कुंकळीचे रिवोल्ट, त्याच बरोबर दिपाजी राणे हेका आमी विसरूंक ना. हें तितक्याच म्हणजे पिंटोचे बंड सुद्दां आमी ऑलरेडी पणजेत जो पार्क स्पेशली डेवलप केला थंयसरूय तोय स्पीकर सर तेंय विसरूंक ना. म्हणजे गोंयचो इतिहास हो तितकोच म्हत्वाचो आसा. आनी म्हाका दिसता म्हणजे ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजी हांचें स्वप्न विकसीत भारत 2047 हें करता आसतना म्हणजे आझादी का अमृत महोत्सवात फुडल्या 25 वर्सांचो विचार ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजी हांच्यांनी केला. आनी त्या विकसीत भारतात गोंय विकसीत जावचें म्हणून सातत्यात वेगवेगळ्यो योजना आमी फुडें व्हरत आसा. म्हाका दिसता आत्मनिर्भर तो म्हणजे की सबका विकास, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास आनी सबका प्रयास, तो कोणाचो विकास, कोणाचो विश्वास काय म्हणून विचारतालो, सगळ्यांचो. म्हणजे सगळ्यांक बरोबर घेवन वचपाचें आमचें सरकार आसा. त्या ती खंयसरूच जाती धर्म ह्या भेदाचेर आमी आडोवंक ना. खंयचीच योजना काडून दाखोवची. म्हणून तर सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास आनी सबका प्रयास सगळ्यांनी प्रयास करपूय म्हत्वाचें आसा विकास जातलो आसत जाल्यार. जर प्रयास केलो जाल्यार विकास जावचें ना. म्हणून ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टराचें विजन आत्मनिर्भर भारत स्वयंपूर्ण गोंयांत कंप्लीट करता आसतना अंत्योदय, सर्वोदय आनी ग्रामोदय. अंत्योदय मिन्स लास्ट पर्सन इन द कम्युनिटी, सर्वोदय म्हणजे सगळ्यांचो, ग्रामोदय म्हणजे विलेजीचो, गांवचो विकास. एखाद्या वेळी तुका अंत्योदय, सर्वोदय आनी ग्रामोदय विजयाक कळटलें. गांधी तो गांधीचे म्हणून तें सांगलें ना ते ताका एक्चुअली सर्वोदय, अंत्योदय गांधीचे. आतां मागीर महात्मा गांधी तेजो न्ही, सगळ्यांचो. त्या खातीर म्हणजे फक्त विकसीत भारतात विकसीत गोंय करपा खातीर फुडल्या 25 वर्सांचें विजन दवरता आसतना आमी गोंय फुडें व्हरपा खातीर हो बजेट मांडलेलो आनी तो 100% इम्प्लिमेंटेशन करपा खातीर म्हाज्या बरोबर म्हजे सगळे कॅबिनेट कलीग हे सातत्यात प्रयत्न करतले हेजी हांव आस्त बाळगितां. आनी परत एकदां हांव सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणून म्हाजें भाशण सोंपयतां. जय हिंद. स्पीकर सर, सर एक मिनट. स्पीकर सर, मुख्यमंत्र्याचें भाशण बरें जालें. मुख्यमंत्र्यान निती आयोगाचें रेफरन्स दिलें आनी सांगलें की निती आयोगान सरकाराक एप्लॉड केल्लो आहा. फॅक्ट की सरकाराचो सोशल सेक्टर्स, क्वॉलिटी ऑफ लिव्हिंग, पर कॅपिटा इन्कम, हेल्थ स्पेंड, वॉटर एंड सॅनिटेशन हाजेर निती आयोगान गोंय बरें आहा दुसरे स्टेटी परस म्हणून म्हणलां. पूण एट द सेम टायम स्पीकर सर, गेले खेपे हांव निती आयोगाचें सांगतालो तेन्ना बाब दाजी साळकार आनी बाब मोविन गुदिनाक तुमी म्हजेर घाल्ले. आनी तेन्ना ताणें कितें सांगिल्लें की आमचें बजेटेड फिस्कल डेफिसीट
4.7% आहा, which is more than 3.5%, which is the limit set by Niti Aayog. So our budget is a failure. Speaker sir, and Niti Aayogan सांगितले हा, and we have the third highest unemployment rate in the country. या नीति आयोगाचे फिगर आहे, माझे फिगर नाही. सो मुख्यमंत्र्यान उदळ सांगला, हे बी मातशे नोट करचे. नंबर 1. नंबर 2, स्पीकर सर, एक बरें जालें की घर जल बी म्हणटा तें आतां 2 वरांचेर पावलें. हें आतां भाशणान क्लियर जालें. सो आतां 2 वरूच मेळटलें तुका. ते हर घर जल बी म्हणून व्हडली स्टेटमेंट आनी कोण नाकात. विजय हांव करेक्ट करता. हांवें मिनिमम 2 hours म्हटला, मंत्र्यान आमच्या 4 वरां म्हटला. सर मिनिमम 2 hours म्हणटा, म्हाका कोंकणी कळटा न्ही आतां. मिनिमम 2 म्हळ्यार मॅक्झिमम कितें 2च ते. स्पीकर सर, ज्या जाग्यार पावत नासले, सामकी शॉर्टेज आसली, सामकी शॉर्टेज आसली, त्या जाग्यार म्हटला हांवें. स्पीकर सर, आतां म्हादय बंद जातलीच. सो तातूंत 2च वरां फातोड्यान 8 वरां उदीक येता. 8 वरां उदीक येता. हांवें डिस्टर्ब केलें तुका. हांवें खंय डिस्टर्ब केला. स्पीकर सर, G20 मुख्यमंत्र्यान म्हणलें की इन्फ्रास्ट्रक्चर वाडलो, हें जालें तें जालें. सेंट्रल गव्हर्मेंटान कितले पयशे दिले तुका? 300 कोटीचे. आनी तुवें पणजेचे रस्ते हॉटमिक्स केले, तांची आज कंडिशन कितें जालां हें मुख्यमंत्र्याक खबर आहा. उत्तर दिवचें सुशेगाद. स्पीकर सर, तांणी म्हणलें प्रशासन तुमच्या दारी, मंत्री तुमच्या दारी. कितलीं पेटिशनां आयलीं आनी कितले जाणांक सॉल्व केले? बरें आयले ते सगळ्याक, बरें वायट ना. स्पीकर सर, आतां इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंट मुखेलमंत्री म्हणटा कितें, आमी इव्हेंट ओगीच करना, आमी काम करता आनी इव्हेंट करता. स्पीकर सर, फाल्यां CAG जर तुज्या इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंटान पावली जाल्यार म्हाका दिसता दे वील पुल यू अप. तुवें ABVP म्हणटा तांकां 10 लाख रुपया दिल्या, आनी तुमचे स्टुडंट युनियन तुमीच पयशे दिता, गव्हर्मेंटाचे पयशे अशें दिवपाक जाता. स्पीकर सर, आनी चीफ मिनिस्टरान तो नवो सर्क्युलर हाडला की आपल्याकूच 3 कोटी दिवंक जाता म्हणून. हो सर्क्युलर आहा इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंटाचो. म्हाका मागीर उत्तर दिवचें सुशेगाद. स्पीकर सर, मुखेलमंत्र्यान म्हणलें की 5 वर्सान आपल्यान फकत 8 कोटी रुपया 8,000 कोटी घेतले म्हणून. FRBM लिमिटा भितर पोना आहा म्हणून. कसलें लिमीट उलयता स्पीकर सर? 8,000 कोटी ते जालें कितें? ते 8,000 कोटीन कितें जालें? यू आर टेकिंग अस इनटू अ डेट ट्रॅप. हांव स्पीकर सर बजेट कमिटीचो चेअरमॅन आशिल्लो. हांव पळयतालो बजेट खंय पावता तें. म्हाका धपक्याक काडलो आनी. कित्याक बजेट युटिलायझेशन 34% जालां गेले खेपेचें. तूं पास जावना, तूं काटार पास जावना, तुका दुखलून पास करचो पडटा. ते फिगर म्हजे कडेन आहा स्पीकर सर, आनी आय कॅन शो देम विथ प्रॉपर फिगर्स. सेकंड स्पीकर सर, हेल्पलायनीन मुखेलमंत्र्यान म्हणलें की आपल्यान फ्री हँड दिला ड्रग्स बंद करपाक म्हणून. पूण एक मिनिट दीज आर ऑब्झर्वेशन स्पीकर, अशें बेल मारप ना. हैदराबाद पुलीस आयले आनी ते कितें म्हणटात की गोंयचे पुलीस आमकां हेल्पूच करना म्हणून. आनी ते इंटरनॅशनल ड्रग रॅकेट गोंयांत हें करतात, बस्ट करतात. गोंयचे पुलीस बस्ट करना. सो कितें जालें तुगेलें डिक्लरेशनाचें? स्पीकर सर, वुमन्स सेल्फ हेल्प ग्रुपांचें सांगलें. वुमन सेल्फ हेल्प ग्रुपांक सगळ्यांनी तुमचीच तुम्ही तांकां हें केली, सपोर्ट दिलो, तांणी पांयार उबे केली, स्वयंपूर्ण केली. आनी आतां म्हणटा NGO हाडटा, तांचे पोट मारता. हें कितें स्पीकर सर? पॅरा टिचर म्हणटा आनी सद्दां भीक मागची पडटा, आमकां सॅलरी दी म्हणून. इज दीस वॉट एज्युकेशन इज फॉर? स्पीकर सर, आतां स्ट्रे कॅटलाचेर मायकल लोबो त्या दिसा उलयलो. स्ट्रे कॅटल म्हणटा इशू म्हणून. पेडणेच्यान काणकोण मेरेन आमकां प्रॉब्लेम दिसता. कोण दिसता? स्ट्रे कॅटल ट्रॅफिक पुलिसा भशेन दिसता. कितें जालें तेंचें आतां? स्ट्रे कॅटल स्कीम इज जस्ट अनाउन्समेंट, कांयच जायना तेजें. ही वस्तुस्थिती अशी आहा स्पीकर सर. वेन्झी वियाकस बाबान म्हणलें की फायनान्सान वचून फायली घुसपता म्हणून. दोनूय सांगतात, PWD सांगता, WRD सांगता. स्पीकर सर, फॅक्ट की फायनान्सांतल्यान भायर काडप फायल म्हणटी इजी न्ही. बरें कुस्तार इजी न्ही तें. आनी थंय ते विकास गावणेकार हें तें बट इट्स नॉट इजी थिंग. स्पीकर, आय एम व्हेरी डिफिकल्ट फॉर मी बाय द वे. स्पीकर सर, ईज ऑफ डुईंग बिझनेसाचें मुखेलमंत्र्यान म्हणलें. 2019 ताणें वायब्रंट गोवा समीट म्हणून केलें. 2 कोटी रुपया गव्हर्मेंटान दिले. कितले MOU सायन जाले आनी कितले प्रोजेक्ट कमिशन जाले हें मातशें सांगचें काय? अनदर इव्हेंट काय म्हणटा तो? कित्याक आतां आनी कोण घालूंक सोदना हांगा पयशे. कित्याक मल्टिपल टॅक्स आहा, विंडो सिंगल विंडो ना, खूब विंडो आहा. आनी एवरी मिनिस्टर इज चीफ मिनिस्टर ऑफ हीज पोर्टफोलियो. ना जाल्यार ना सांगचें म्हाका स्पीकर सर. तिसरें, फ्रिडम फायटरांचें उलयलें. एक नागेश बाबूचारी म्हणून आहा, ताजें घर लास्ट टायम तो केरीचो फोण्या, ताजें घर डॅमेज जालें.
गव्हर्मेंट ऑफिशियल येवन गेले ताजे भुरग्याक जॉब दिता म्हणलें आज अजून मेरेन कांय ना जालो फोटोग्राफी जाली सोंपलें सगळें स्पीकर सर आतां सरकार म्हणटा की आमी एक्सपेंडिचर रेव्हेन्यू म्हणटा आमचो चड आहा म्हणून स्पीकर सर कॉमन मॅनाचेर बर्डन वाडत आहा म्हारगाय बी वाडत आहा स्पीकर सर आज मेरेन फिस्कल डिसिप्लीन आनी वेस्टफूल एक्सपेंडिचर कसो प्रिव्हेंट करतलो हें बजेट सांगूंक जाय हें मुखेलमंत्र्यान एकूय उतर सांगूं ना अकाउंटेबिलिटीचें एक उतर सांगूं ना आनी म्हाका दिसता स्पीकर सर हें फायनान्साचें एप्रुवल मेळपाक जे त्रास जाता ताजेरूय आमकां कांय अजून आन्सर मेळना सो ऑल इन ऑल आमी ओपोजिशन म्हणून आर नॉट सॅटिस्फायड विथ द बजेट अँड वी डोंट बिलीव इट इज अ रेव्हेन्यू सरप्लस बजेट इट इज अ रेव्हेन्यू डेफिसीट बजेट आनी मायनिंग ह्या वर्सा सुरवात जायना हें क्लियर गिरीश बोरकार तर सीएमान खूब बऱ्यापैकी सांगलें आनी अशें पटोवन दिलें की सगळें बरें आसा म्हणून सामकें सगळें बरें आसा म्हणून प्रशासन तुमच्या दारी आमचे कडेन एक एलक्यू आसा की प्रशासन तुमच्या दारी म्हटल्यार हांवें तुमकां सगळ्यांक बरें टायम भरपूर दिला आसा इन शॉर्ट जे मेन स्पीकर सर पॉयंटेड सांगता तितून आमी एलक्यू घातला तितून मेन्शन केल्लें आसा की 19,915 सिटिजनांक हें केलें मिन्स तेंचे इश्यूज घेतले म्हणून मात इश्यूज घेतले मागीर तेंचे इश्यूज कितें जाले तेजो रिपोर्ट कार्ड कांयच ना विलेज वायज डेटा कांय ना खंय खंय गेल्ले तो मिनिट्स कांय ना सो प्रशासन तुमच्या दारी हो कसो सक्सेसफूल जातलो हेजेर कांय ना प्लॅनिंग कांय ना मोबिलायझेशन जावं मॉनिटरींग सिस्टम कांय ना दुसरें MLA LED स्कीम बरी आसा स्कीम हाडल्या सगळ्यांक वेलकम स्किमी पण कितें आसा जो ऑफिशियल गॅजेटा प्रमाणे 15 डेजा भितर एस्टिमेट रेडी जावपाक जाय तो जायना कित्याक आमी घातलेली आसा कोणाचेच जायना सो हे बऱ्यापैकी इम्प्लिमेंट करपाक जाय अशें न्हू की आमचें सगळें जालें बरें म्हणून तिसरें आतां तुमी पळयलां आसतलें सरपंच पंच निवडून येयले आनी तांकां ते हॉनरम अमावंट दिता सो अमावंट आजून पर्यंत कित्याक मेळना हांव नको कित्याक मेळना सीएमान क्लॅरिफाय करपाक जाय हे अमावंट कित्याक मेळना तो तिसरें आतां एड्युकेशनाचेर एड्युकेशन जें आसा तें खूब गरजेचें आसा आनी NEP येयल्ली आसा आनी तितून प्री प्रायमरी स्कूल हे जे टिचर्स आसा तांकां घेवपाक जाय आयज अशी परिस्थिती जाल्ली आसा की प्री प्रायमरी स्कूल जे आसा ते आपूण जावन चलयता पेरंट्स चलयता 300 रुपया 200 रुपया काडटा आनी टिचरींचो पेमेंट करता सो ही जी परिस्थिती आसा स्पीकर जर हे पॉयंटर्स आसा उदकाक लागून आतां सीएमान आपणान मायकल स्पीकर सर आयकोंक जाय अजूनय डिमांड आसा बाकी सगळें आसा खूब आसा स्पीकर सर तो टिचरीक खंयचे पेमेंट करता पळय ते शाळेचें नांव म्हाका दी म्हणून सांग आमचे टिचरीक कसो दितलो पेमेंट ना प्री प्रायमरी स्कूल अजून पर्यंत प्री प्रायमरी ना स्पीकर सर प्री प्रायमरी गव्हर्मेंट ग्रांट दिनात स्पीकर सर NEP अंडर इम्प्लिमेंट केला म्हणून सांगला मात अजून दिल्ले ना मायकल ओबो स्पीकर सर आमचे 2 पॉइंट पॉइंटेड घेता स्पीकर सर 2 पॉइंट आसा मायकल ओबो स्पीकर सर उदकाचे बाबतींत सीएमानूच आपणानूच सांगलें की मिनिमम 2 वरां मेळटले म्हणून जसो मिनिस्टर हाली लास्ट टायम 4 वरां दिता म्हणून आतां ती 4 वरां मायक बंद करचो खंय रे उलोवपाची ना काल तुका पावन वर दिना तूं स्पेसिफीक मानान सांग मरे तुका ये चल ये मायकल ओबो आमचो एकूच प्रश्न अनएम्प्लॉयमेंट इश्यू जो गोंयान आहा आयच्या काळान यूथ आमचे ग्रॅज्युएट जाता चेडे तशी चेडवां आनी जॉब ऑपॉर्च्युनिटीज सोदता ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान एक बरें काम केलां एप्रेंटिसशीप प्रोग्राम तो एक बरें आहा But when you look at the industry in the state of Goa, whether it is industrial industry, pharma industry or tourism industry, जे HODs आहात थिंगा स्पीकर सर हांव कितें उलयतां जे हायर पोस्टार HODs घेता जे आमची भुरगीं ग्रॅज्युएट आनी पोस्ट ग्रॅज्युएट आहा ते खंयचे फार्मा इंडस्ट्री ट्युरिजम इंडस्ट्री आमचे गोंयकार ना बारीक लक्षान जो तर ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान बसून पयले चुकोन एकटो मेवतलो एक इंडस्ट्रीन जे आमचे गोंयकार जे बरे पोस्टार येवपाक जाय गोंयान दे आर लुकींग आउट फॉर आउटसायड गोवा मुंबय पुणे बेंगलोर थिंगा वयचें पडटा गोंयान जॉब ऑपॉर्च्युनिटीज आहा बट हू आर कमिंग आउटसायड द स्टेट स्पेसिफीक सांग ना आउटसायड द स्टेट हे लोक हिंगा येवन HOD जाता आमचे गोंयकार हुशार ना काय आमचे गोंयकार पोस्ट ग्रॅज्युएट ना सगळे IHM केल्ले सगळे चीफ मिनिस्टरान हेचेर म्हाका दिसता पळोवपाची गरज आनी साम सर्क्युलर हॅज टू बी इश्यूड दॅट HODs
in all the departments of the private sector should be also governed आणि percentage ताका मार्क करची. Yes. Attorney Costa. स्पीकर सर आमगेले ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान सांगलां जे सबसिडी दिल्या फॉर पॅडी आनी कॅज्यू म्हूण हा एक मुद्दम दोळ्यां मुखार हाडपाक सोदता तुकाय खबर आसता ती जे कॅज्यू 150 रुपया ते तुमी सबसिडी दिल्या आमगेल्या चडशे बारशे मोरपिला थिंगा फॉरेस्ट लँडार ती कुपां म्हूण ते घेताय फॉरेस्ट लँड ते काजू करपाक आनी तांकां ते खूप जे घेताय तांकां ही सबसिडी मेळना बिकॉज दे कॅनॉट शो बिकॉज दे डोंट हॅव दॅट क्रिसी कार्ड आनी ते सर्वे नंबर दाखयलो ना म्हाका दिसता हे चीफ मिनिस्टरान हेजेर नोंद घेवपाक जाय कित्याक जेन्ना इतले लाखांनी पयशे भोताय फॉरेस्टांक आनी ते खूप घेताय तांकां 150 रुपया सबसिडी दिनाय तुमी सो वायट इज तेंचे अन्याय कित्याक म्हाका दिसता हो पॉयंट नोट करपाक जाय आनी तेंच्या फॉरेस्टान आमगे एसटी भावते ते खूप घेताय तांकां हो करपाक दुसरी वस्त म्हळ्यार कितें घेता ती खूप म्हणून द वास्ट फॉरेस्ट लँड दॅट चंक ऑफ लँड दे टेक फॉर कॅज्यू तेंगे घेवपाक पयशांनी बट यू ऑल डोंट पे देम सबसिडी तांकां ते तितून मेळना Yeah. सो हो मातशें एक तुवें हेजेर एक हें घेवपाक पडलें आनी तांकां दिवपाक पडलें Yes. Cruzilo. एक पॉइंट एडिशन कितें उरलें सांगा तुमी. सर ही न्यू तुम्ही घालची न्ही स्पीकर सर सीएमाचो रिप्लाय काबार तुकूच काबार जावपाय सर हे कितें सीएमान सबसिडी सांगल्या स्पीकर सर हे Yes. बसून घ्या उलयतले पडताय स्पीकर सर सिल्वा. क्रूज सिल्वा. बसून घेत. केसलो कायदो पोजिशन लीडर बसून घेत. भाशणां ही भाशणां जाली न्ही स्पीकर सर एक पॉइंटेड कितें आसलें ही सगळी भाशणां चालू आसा सगळी अरे म्हणून तुम्ही पॉइंटेड सांगा न्ही तुम्ही एक एक राज्य सरकार. स्पीकर सर म्हाका जाण Yes. ट्रॉलर्स ओनर्सा एक टॅक्स बेनिफीट दिलो डिझलाचो तो बंद जालो आनी बंद जालो ना जाल्यार तो ऑन द स्पॉट तांकां दितलो दुसरे स्टेटींग ही स्कीम आसला ती टॅक्स बेनिफीट ही गोंय स्टार्ट जाल्ली आनी दुसरे स्टेटींग एडॉप्ट केल्या आनी दुसरे स्टेटींग ते टॅक्स बेनिफीट आहा तो ऑन द स्पॉट मेळटा पूण गोंया हे ट्रॉलर्स ओनर्सांक ते मेळना ही स्कीम बंद जातली काय ना. Yes. Benji Vegas. 5 मिनिटं. 5 दोन मिनिटं तुझे दोन सगळ्यांक इम्पॉर्टंट 5 मिनिटां दिया पडली इम्पॉर्टंट असते सांगा. सगळ्यांक 5 मिनिटां दिया दोन मिनिटं दी बरं. एक वर उलोवचो पडलो तर परत सगळ्यांक 5 मिनिटां दिया पडली जे इम्पॉर्टंट असते उलय बस. सगळ्यांक उलोवपाय सर 5 मिनटां खंय परत 5 मिनिटां कितें एक पॉइंटेड कितें सांगा बोस रे बोस परत सेम बरें उलयत क्वायरीज उलयत. बरें स्पीकर सर चोय PWD बजेट जायतें उरलें आहा गेले ते पाटी हे पाट फायल पास कोत म्हूण सांगिला फायनान्सान वेस्टर्न बायपास ऑन स्टिल्स 50 कोट्यो जायो कोटा आहा म्हूण खबर आहा गडकरी पयशे दिवपा रेडी आहा जाल्यार वेस्टर्न बायपास जातलो स्टेटान पयशे दिवपा जाता न्हू कोटा आसतना सो 50 कोटी आतां सेक्शन कर ह्या क्वॉर्टराक मागीर तुमगे हें जातलें सो हे प्रश्न सेकंड थिंग तुका कितें सांगपाक जाय तें सांग न्ही. सांगपाक जायतें आहा स्पीकर सर सेकंड मिनिमम वेजीस ज्यो विलेजीन लेबर आहा शेतांत काम करता जो मानाय आहा तांकां एक मिनिमम वेजीस सारके आमी डिफायन करपा जायो एंड आवर्स ऑफ वर्क प्रत्येक विलेजीन आतां लेबर मेळना आनी कन्फ्युजन जाता पंचायतूय इनिशिएटीव घेयना कोणूय इनिशिएटीव घेयना सो मिनिमम आवर्स ऑफ वर्क 8 आवर्स आनी बायले कितुले आनी मानाया कितुले हें एक व्हेरी इम्पॉर्टंट शुगर केन फॅक्टरी ते जे वर्कर्स आहाय ते वर्कर्स स्ट्रायकार गेलो आहाय 80 जाणां आहाय ते रेगुलरायज करपाक तांकां रेगुलरायज करचें वे ट्रॅफिक कंजक्शन हिंग असेंब्ली आसतना आमगे थिंग मारिया हॉल बाणाले थिंग बोवाड जालो कलेक्टर गेली ही थिंगा आनी पंचायती घेवन थिंग नुस्तें आयकताय ट्रेडिशनल इतू वर्स जालीं आतां नव धाकटे करताय बट ओवरनायट यू कॅनॉट टेल पीपल टू मूव आउट एंड मेक कमोशन आय थिंक दीस हॅज टू बी एड्रेस्ड वेल सी फेरर्स परमनंट स्कीम करची म्हूण प्रायवेट मेंबर्स बील हाटे घेयल्लें हें परमनंट करचें हें एडमिनिस्ट्रेटिव्ह आनी लास्ट टिचर्स ज्यो आहाय व्हेरी इम्पॉर्टंट एडीड स्कुलाच्यो तांकां सगळे एडीड जावं नॉन एडीड सगळ्यो आहाय तितल्यांकूय NOC रिलीज करच्यो ताबडतोब नॉट टू कीप पेंडींग टील द नेक्स्ट बजेट सो दीस इज फ्यू थिंग्स दॅट यू हॅव टू पुट अप. CM. स्पीकर सर हांव उलयल्या उपरांत म्हाका दिसता आतां परत 20 मिनटाचें भाशण जालां तशें पळोवंक वचत जाल्यार त्या हांवें सांगलेलें 20 मिनिटां तुम्ही स्पेसिफिक दिया.
हांवूय सगळो जो बजेटाशी रिलेटेड आशिल्लो तितक्याच मुद्द्यांचेर उलयता. बाकी तेंच्यांनी परत एकदां सगळी डिमांडा वयली भाशणां परत सुरू केल्या. परत तेन्नाय डिमांडाचेर उलयतालो. तो सी फेररची स्कीम आमी 3 वर्सां खातीर एप्रुवल दिल्या. एवरी स्कीम जी आसता पळय न्हू ही दर फावटी रिवायज केली वता. 4 वर्सांनी 5 वर्सांनी तेजो इन्कम आनी येते. आनी तेज्या म्हायती खातीर 1.5 लाख इन्कम आसले ते वयल्यान 3 लाख केला हे फावटी. आनीक चड जाणांक मेळटली तिजो फायदो. हे फावटी इन्कम लिमीट वाडयला. तूं काडून पळय. जाणांकू सुबेज 2600 एंट्री आहा तुवें 3000 केल्या 400 जाणां सुबेज काय एक्स्ट्रा ना. इन्कम लिमीट वाडयल्या त्या ती आतां 3 वर्सांक एप्रुवल दिला. ताज्या उपरांत परत ती करूं येता. फक्त विजयन जे 2 विशय सांगले बजेट रिलेटेडचे की तो 8,000 कोटी विटी म्हणटा उपरांत तेणी 4 वर्साचे सगळे कॅल्कुलेट करून सांगलें. आनी तेज्या उपरांत तेणी 4,183 कोटी त्यांनी फिजिकल डेफिसीटचो विशय सांगलो. तेजेर हांव फक्त एकूच म्हणजे अकॉर्डिंग टू द फायनान्शियल रूट इट इज इफ अ स्टेट इज नॉट एबल to fully utilize the sanction borrowing limit, including the additional borrowing limit of the power sector reforms in any particular year during the first year of the financial year fourth awarded in the 21-22 24-25, it will have the option to availing the unutilized borrowing amount in any of the subsequent financial year and but within the this financial year. त्याती आमी आमची लिमिट यूज करून आसा. म्हणजे हांव तुका लिमिटाचेर हांव कांयच उलयना. म्हजो इशू असो की तुवें जो घेता तो आपल्यान कमी घेतलो हें तूं जस्टिफाय करता. हांव ताचेर कांय उलयना. हांव म्हणटा घेवन कितें जालें, खंयचे दिवे लायले, कांय लावूं ना. स्पीकर सर एंड यू आर टेकिंग अस ऑन अ डेड ट्रॅप. स्पीकर सर मुख्यमंत्र्याक कळपा जाय की हांव ओपोजिशनान बसलां, हांव रुलिंगान बसूं ना. करपाक आमी घेवन जे कॅपिटल एक्सपेंडिचरा खातीर जे पयशे स्पेंड करपाक जाय ते कॅपिटल एक्सपेंडिचरा खातीरच स्पेंड करता. ओके तुवें लोन पडते फारीक केल्या तेच घेवन कॅपिटल एक्सपेंडिचरा खातीर स्पेंड करता. बाकीच्या हितूंतल्यान आमी जे लोन सर्वीस करपाक जाय ते लोन सर्वीस करता. त्यांनी पर कॅपिटा इन्कमाचेर उलयलो. गोवा इज अराउंड 5.5 lakhs and which is the highest. तुका ताचेर नाका. थंय तुका नीती आयोगान सगळे डिग्री बऱ्यो दिल्या. तुका मारला खंय ताणी की थर्ड हायेस्ट अनएम्प्लॉयमेंट स्पीकर सर आणि फिस्कल डेफिसीट तुझे वाढला म्हणून. स्पीकर सर अनएम्प्लॉयमेंटाचेर हांव परत सांगता. म्हणजे अनएम्प्लॉयमेंटाचेर सांगता आसतना आमी एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज कंपल्सरी फॉर द गव्हर्मेंट जॉब हाज्या खातीर केला. त्या खातीर जो कोण प्रायवेट सेक्टरान वयता तो 100% एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजीन रजिस्टर्ड करता की आपल्याक जॉब जाय म्हणून. त्या खातीर आमचो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजींतलो नंबर जो आसा तो 1,10,000 आसा. फाल्यां सकाळी तर आमी म्हटलें सर. अदर वर्ड्स तूं म्हणटा की नीती आयोग चूक म्हणून. हांव नीती आयोग चूक मागीर तेंच जालें तें. विजय सरदेसाई रियलिटी सांगली. हांवें तुका रियलिटी सांगली कितें आहा ती. हांव चूक म्हणना स्पीकर सर ताच्या खातीर सांगता. ओके बाकी तेणी आमी खंयचोच सेल्फ हेल्प ग्रुपाचे बंद करूंक ना. म्हणजे तो जे सांगता पळय न्ही आमी बंद करूंक ना. जी रेग्युलर कोण चलयता ताका रेग्युलर चलोवपाक अलाव करतले तें सांगलां. जी कोण बंद करता सोडटा तेन्ना ताचो विचार करता. स्पीकर सर अशा पळय एकूच पॉयंट सीएम मुख्यमंत्री बंद करिना म्हणून सांगलें. क्वॉलिटी म्हणून आहा पळय क्वॉलिटीच्या नांवान गोंयकारांक भायर उडोवं नाका. आमी क्वॉलिटी म्हणटा तुमी भायल्या काडटा. स्पीकर सर अक्षय पात्र येता क्वॉलिटी दिवपाक. गोंयकार क्वॉलिटी दिवंक शकना. स्पीकर ट्रेन कर स्वयंपूर्ण. स्पीकर सर आमी सेल्फ हेल्प ग्रुपांक भायर उडोवंक ना आनी उडयना. कोणी बंद करता आसत. फाटल्या फावटी तुमच्या काणकोणां 5,000 भुरग्यांक दिवपाक नाशिल्ले तेन्ना विचार आशिल्लो कोण दितलो काय म्हणून. तेजेरूच डिस्कशन. 5,000 भुरग्यांक तेंच्यांनी अचानक बंद केल्ले. कोण दुसरो दिवपूय तयार नासलो. आतां रेट वाडयल्या उपरांत घेतला तेंच्यांनी. म्हणजे रेट जेन्ना कमी आसलो तेन्ना बेर करपाक तयार नासले ती. शेवटी रेटीचे जायना न्ही रे म्हटल्यार आमी जेन्ना वाडोवपा जाय तेन्ना वाडयलोच न्ही. हां स्पीकर सर दुसरी गजाल पॅरा टिचरांची सॅलरी रेग्युलरायज जातली. ओके ऑलरेडी गेली फायलीर सायन जावन. ओके बाकी वायब्रंट गोवाचे कितले एग्रीमेंट सायन जाले इंडस्ट्रीच्या वेळार हांव दिवपाक लायता. ओके म्हाका दिसता ताज्या उपरांत ऑलमोस्ट बाकीचे सगळे प्रशासन तुमच्या दारी ताका बुकलेट धाडल्या. बाकीचे निदान तेणी हें मान्य करपाक जाय की आमचे मंत्री हे तालुका लेवलाचेर वयतात आनी IAS आनी GCS ऑफिसर हे पंचायत लेवलाचेर वचूनय बी हय रे हाज्या पयलीं हांव येस सर मुख्यमंत्री झाले. स्पीकर सर स्पीकर सर आजच्या दिसाचे स्पीकर